भाई दीक्षा कांदोळकर, तसेच आमच्यामध्ये उपस्थित आमचे प्रभारी भाई रुपेश कामत, त्याचबरोबर पूर्वेची मंडळ अध्यक्षा कुंदाबाई, तसेच आमच्यामध्ये उपस्थित पिरणा सरपंच सोलन परब, तसेच व्यासपीठाची सगळे मान्यवर, सगळे पंच, डेप्युटी सरपंच, सगळ्या मोर्चांचे अध्यक्ष, हांगा उपस्थित मोठ्या संख्येन जमलेले भारतीय जनता पार्टीचे हितचिंतक, हांव तुमच्या सगळ्यांचे व्यासपीठार उपस्थित मानस आनी हांगा तुमच्या उपस्थित रावलेल्या कार्यकर्त्यांचे फ्री मंडळाच्या वतीन मनापासून तुमचे हार्दिक स्वागत करता. तुमची उपस्थिती जर पळयली जाल्यार हो सीट आम्ही 100% जिखता, हेतून मातूय भावना. व्यासपीठाचेर खुबशे वक्ते आसात, ते तुमकां वेगवेगळे डेव्हलपमेंटा बद्दल उलयतले. हांव तेजेर चड उलोवचो ना. तरी सुद्दां भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या 10 वर्साच्या कारकिर्दीत बरेचशे डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा. पेडणे ते काणकोण पर्यंत जे तुम्ही हायवे पळयले जाल्यार तुमकां स्वता कळटलें की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान बरेचशे डेव्हलपमेंट केले आसा. तशेंच आमचे अटल सेतू आणि जुवारी ब्रिज हे सुद्धा पळयलें जाल्यार तुमकां कळटलें की भारतीय जनता पार्टी हे फक्त डेव्हलपमेंट करपाक शकता. काँग्रेसच्या काळान आमी पळयले फक्त घोटाळे, भारतीय जनता पार्टीन फक्त डेव्हलपमेंट. आणि हे डेव्हलपमेंटाच्या निमित्तान जे घोटाळे सुरू जाल्ले काँग्रेसचे ते लोक विसरलेले आसा. कारण इतले घोटाळे करताले की आमकां सांगपाक नांवां सुद्दां आतां उगडास ना. हांव तुमकां इतकें सांगूंक शकता की 3 मतदारसंघांत आमकां भारतीय जनता पार्टीचे कमळ बंगाली हांगा आमकां उपकारचे ना. आमकां ममता देवी हांगासर पार्टी हांगा चलची ना. ह्या 3 मतदारसंघांत जी तुमी आयज संख्या दाखयल्या ती संख्या सांगता की हांगा 100% आमी भारतीय जनता पार्टीचोच कमळ फुलयतले, हेतून मातूय दुबाव ना. प्रत्यक्ष आपल्या स्टेटीन 500 रुपया बायलांक दिता. हांव बायलां आसा म्हणून सांगता, एक 500 रुपया दिता आनी हांगासर सांगता 5000 दितले म्हणून. ते 5000 पयलीं आपल्या स्टेटीन तांच्यांनी अंमलबजावणी करपाची आनी मागीर हांगासर व्हरून कितें तें सांगपाचें. आमच्या सरकार खुबशे स्किमी दिता, तेजेर आमचे मान्यवर उलयतले. हांव चड उलयनासतना 3 मतदारसंघांत हे कमळ फुलतले आनी आमचे परतून एकदा मान्य आमदार हे विधानसभेत वतले, हेतून मातूय दुबाव. हांगा लोक खूप भायर उबे आसात. जे लोक भायर थोडे उबे आसात, एक 4-5 खुर्च्यो हांगा खाली आसात, मातशे कृपया फुडें येवन बसचे. हांव तुमचे परतून एकदा मंडळाच्या वतीन व्यासपीठार उपस्थित मानेस आनी तुमचे सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करता आनी माझी 2 उतरां सोंपयता. जय भारत, जय गोवा. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा टीवी का नेता कैसा हो, नीलकंठ भाई जैसा हो. टीवी का नेता कैसा हो, नीलकंठ भाई जैसा हो. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. नीलकंठ भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नीलकंठ भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. फुलेश्वरातील आमचं डिस्ट्रिक्ट मेंबर श्री शरद गार यांच्याकडे मागता, त्यांच्यानी तुमच्या समोर 2 शब्द उलवचे. टीव्ही मतदारसंघाच्या आजच्या जाहीर सभेत व्यासपीठावर उपस्थित टीव्हीचे आमदार आणि येणाऱ्या इलेक्शनाचे कॅन्डिडेट बाबने खळवणकर, मतदारसंघाचे प्रभारी रुपेश कामत, गोयच्यो महिला उपाध्यक्ष कुंदा चोडणकर आणि व्यासपीठात इतर माणसांनी सगळे टीव्ही मतदारसंघाचे कार्यकर्ते आणि हितचिंतक. आज खूप बरं दिसता की ही जी उपस्थिती तुम्ही लायल्यात आणि ही उपस्थिती पळोवन अशें दिसता की
येणाऱ्या इलेक्शनाक ओपोजिशनाचें नांवच नासतलें अशी ही उपस्थिती आसा आनी त्या खातीर सगळ्यांक विनंती करता की ही उपस्थिती अशीच दवरून ह्या मतदारसंघांनी चडांत चड मतांनी निवडून हाडटले बाई नेखळ अहंकारक आनी गोंयचो सरकार हो जातलोच आनी त्या गोंयच्या सरकाराक 2/3 मेजॉरिटी दिवन आमी गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करतले. तुमकां खबरूच आसा जेन्ना फेब्रुवारी 2020 कोविड हो महाभयंकर रोग येल्लो आनी त्या टायमार सगळ्यांक खबर आसा सगळ्यांचे काम धंदे सगळे बंद जाल्ले, भुरग्यांचें शिक्षण सुद्धा बंद जाल्लें. ही महामारी आमच्या गोंयांतूच न्हू किंवा आमच्या देशानूच न्हू सबंद वर्ल्डाक जाल्ली आनी हितूनसून मेन कितें जाल्लें जे लोक कमयतले लोक आसले सगळ्यांचे धंदे बंद पडलेले आनी तरी सगळ्यांक ईच अँड एवरी फिल्डान सगळ्यांक हो फटको पडलेलो आनी हो फटको पडला आसल्या कारणान गोंयांत सुद्धा भरपूर फटको पडलेलो. कित्याक सांग गोंयांत मेन आमचे आसलें मायनींग आनी टुरिजम जर सारके काबार जाल्लेले, एक गाडी नासलेली टुरिजम एक हॉटेल चालू नासलेले आनी त्या काळान जे गोवा गव्हर्मेंटाचे इन्कम जे तिजोरीन येवपाक सपोज एक म्हयन्याक 500 कोटी जावं 1000 कोटी इन्कम येवपाक जाल्ले ते 80% वयर कमी जाल्ले. एक 1000 म्हयन्याक जर जीएसटीच्या रुपान जावं कितें टॅक्साच्या रुपान जर इन्कम येवपाक जाल्ले ते 1000च्या इन्कमाचे 150 ते 200 कोटी इन्कम अशें गोवा गव्हर्मेंटाचे पावल्ले आनी ते 150 ते 200 कोटी इन्कमान गोंय कशें चलयतले हो सगळ्यांचे प्रश्न पडलेलो. आनी कित्याक तर गव्हर्मेंट सर्वंट आनी पेन्शनधारक रिटायर्ड लोक आहात तांकां पेन्शनधारकाक कमीत ते 250 ते 300 कोटी मंथली सॅलरी घालची पडटाली आनी गोंयचे इन्कम 200 कोटीन पावले तांकां सॅलरी घालतले. त्या पलीकडे इतले झाले तरी गोवा गव्हर्मेंटान सेंट्रलाचो आधार आसल्या कारणान खंयच्योच ज्यो मूलभूत सुविधा जे लोक DSS पेन्शन घेता, विधवा भाव भयणां घेता, परत आमचे जाणटे लोक 2000 पेन्शन घेता, गृह आधार घेता, तेंची जावं लाडली लक्ष्मी खंयची स्कीम बंद करून इतके इन्कम कमी आसूनय स्कीम बंद करून आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान सरकार चलयल्लो आसा. खरो गोष्ट म्हणजे ह्या सिच्युएशनान जेणेन तेणीन फायनान्शियल मॅनेजमेंट केलेलो खरी तेजी तोखणाय करीशी दिसता. दुसरी गोष्ट त्या फाटल्या काळान जे 2020 आनी 21 जे 12वी भुरगे पास जाल्ले म्हाका दिसता कोणीच पेरंट्सांनी जावं कोणीच लोकांनी सीएमा कडेन डिमांड करून आसलेलो की 12वी पास जावन जी कॉलेजची फी आसता इंजिनियरींग कॉलेजची जावं बाकीच्या कॉलेजची फी जी एका सेमिस्टराक 45,000 बीन अशी फी आसता ती फी कोणीच कमी करूंक ना. तरी आसतना सीएमान आमच्या आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमचो भुरगो खंयचोच शिक्षणाक वंचीत उरपाक जायना म्हणून ती फीची 45,000 फी आसलेली ती 21 ते 22,000 जाल्लेली आसा. हे काम गोवा सरकारान केल्लेलें आसा. ज्या त्या फिल्डान डेव्हलपमेंट ज्यो स्किमी आसा त्यो घरापर्यंत पावयल्ल्यो आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम जे 5 किलो तांदूळ आमच्या गोंयकारांक 5 किलो एका मनशा फाटल्यान 5 किलो तांदूळ चड दिसचे ना. कित्याक सांग भायरच्या लोकांक जे आंध्र प्रदेशचे लोक आहा बाकीच्या स्टेटीचे लोक आहा गोंयचो पर कॅपिटल इन्कम आहा सुबेज म्हणटकूच आमकां तितले ते 5 किलो तांदळाचें म्हत्व नासतलें. म्हणून जेणे करून हे 5 किलो तांदूळ एका मनशा फाटल्यान दिवन जेणे करून कोणूच भुको वचपाक जायना हे मोदीन केल्लेलें आसा. सगळे गरीब बारीक सारीक लोकांची काळजी घेतलेली आहा जेणे करून कोणूच लोक भुको उरपाक जायना कोणूच लोक भुकेन मारपाक जायना ही गव्हर्मेंटान काळजी घेतलेली आसा. त्या खातीर हो जर आतां येणाऱ्या काळान गोंयांत जर बरें चलोवपाक जाय डबल ट्रॅक इंजिनान गोंयांत चलोवपाक जाय मागीर सेंट्रलाक जर बीजेपी सरकार आहा जाल्यार गोंयानूय बीजेपी सरकार जावपाक जाय. आनी हे कालूच आजूच गडकरीन पेपरार प्रसाद दिल्लो आहा की मोर दॅन 20,000 crores रोड्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट गोंयान ह्या 5 वर्सांत केलेलें आसा. ह्याच्या पयलीं खंयच्या वर्सा जाल्लेलें जाल्यार पळया तुमी 4 लेन म्हापसासून 15 दिवसून मडगांव काणकोण वयतले जाल्यार कमीत 3 वरां 3.5 वरां लागताली. 4 लेन जाले की हे डिस्टन्स तुम्ही 1 ते 1.5 वरांत काडूंक शकता. इतले रस्ते आतां हे 4-5 म्हयन्यान तुमकां कंप्लीट जाले की 4 लेन दिसतले. हे डेव्हलपमेंट न्हू ओपोजिशन उलयत रावतले. तुमकां खबर आसा हालींच एक नवी पार्टी येयलेली आहा टीएमसीन कितें केल्लेलें आपल्या स्टेटीन तो सगळे त्या ज्या स्टेटीन सगळे देशाक
गोंयची इकॉनॉमी वीक करपाचें काम करता जेणे करून बांगलादेशाचे घोरखोरी घुसखोरी जाता रोहिंग्या घुसखोरी आमच्या देशान ज्या स्टेटीसून भितून येता ती स्टेट म्हणजे वेस्ट बेंगाल आणि ती आता हांगा गोंयाचें भवितव्य फुडले घडोवपाक फुडें सरलेले आसा ती म्हणटा महिलांक 5,000 दितले अरे तुज्या स्टेटीन पयलीं 5,000 ना 500 रुपया तरी महिलांक दिता जाल्यार पळय मागीर गोंयाचें उलय जी आमच्या समाजान हिंदू समाजान तरी आमी म्हणटा की जे दुर्गा पुजन जाता दुर्गेचो मान दवरता आमी देवीक आमची जी गांव देवता म्हणटा थोड्या गांवांनी गांव देवता म्हणटा आमचो फुडार सांबाळपी आमकां राखण करपी देवी म्हणटा त्या देवीचो उत्सव सुद्दां हांवें वेस्ट बेंगालाक बंद केलेलो आसा आनी ते करपाक तुमकां जर ते जाय तसली लिडर आमकां आमच्या गोंयांत जाय जाल्यार विचार करपाची गरज आसा फुडलो काळाक विचार करप फुडलो भवितव्य बरें जर घडोवपाक जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टी सारकी आनी दुसरी पार्टी ना ताका सगळ्यांक विनंती करता की येणारे काळ जे इलेक्शन एका 1.5 म्हयन्यान येतले त्या 1.5 म्हयन्यान आमच्या भाई निळकांत अयंगराक तुमी भरघोस मतांनी निवडून हाडटली अशी अपेक्षा करता माझे 2 शब्द पुरे करता भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा गोवानेचा पैसा सांग आयकपाक येता सारको फाटसून त्या थोड्यांचे फोन येतालो म्हाका की फाटसून कांय आयकपाक येयना म्हणून येता आयकपाक कारण आता थोड्याच वेळा भितर आमचे मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष आणि वेगवेगळ्या मतदारसंघातले आमदार हांगा उपस्थित जावपाचे आसा जर सावंड सारको येना जाल्यार आतांच एडजस्ट करूंक गावतलो येता बरोबर सावंड तर आताच बाब आमच्या शरददाराचे भाशण झाले आणि त्यांनी सांगले की TMC जे हांगा प्रॉमिस करता म्हयन्यान 5,000 दिता म्हणून गृहलक्ष्मी स्कीम म्हाका एक ल्हानशे गोश्टीचो उगडास जालो की एक भुरगो आसलो 10वीक आणि तो सांगतालो की आपूण तो 10वी पास जालो जाल्यार आपूण सबंद गोंयभर पेडे वाडटलो म्हणून तेन्ना जरा खुबश्या लोकांनी मुर्खान काडलेलो अरे तुका गोंयांत अख्ख्या गोंयांत पेडे वाडपाक शक्य आहा तो म्हणटालो हांव वाडटलो म्हणजे वाडटलो हांव पास जालो काय पळय हांव अख्ख्या गोंयांत पेडे वाडटा पण तो भुरगो हुशार आसलो तेका खबर आहा तेणी अभ्यास करूंक ना तो 10वी पासय जावचो ना आनी गोंयभर पेडे वाडपाची गरज पडची ना तशी ही TMC जावन आहा 21 आमदार येतले तेन्ना 5,000 दितलो म्हणटा हांव चॅलेंज मारून सांगता की गोंयांत TMCचो एक सुद्दां आमदार येवचो ना आणि ते आमदार न हाडपा खातीर तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी काम करपाक जाय कारण ही TMC जी आहा ती TMCचो खरो अर्थ आहा की टेररिस्ट माफिया अँड करप्शन पार्टी आणि हे पार्टीक गोंयांत पांय दवरपाक दिवंक उपकारना जे त्यांचे उमेदवार आसतले त्याच्या विरुद्ध गोंयभर प्रचार जावपाक जाय ते उमेदवार घरात आसपाक जाय आनी TMC आसली तशी परत बंगालाक वचपाक जाय आणि म्हाका पूर्ण खात्री आहा की गोंयकार ह्या दृश्टीकोनांतून काम करतले म्हणून फुले सुवातेर आमचे स्टेट सेक्रेटरी बाय सपना मापारी आमकां रिक्वेस्ट करता तेंच्यान 2 शब्द उलयचे भारतीय जनता पार्टीचा सपना चाहिए तुम आगे बढ़ो सपना चाहिए तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं श्रीदेवी सातेरीक नमन करून तसेच या स्थळातली विठ्ठल रखुमाई देवीक नमन करून आयज भारतीय जनता पक्षान आयज हो कार्यकर्त्यांचो मेळावो आयोजीत केल्लो आसा आणि या कार्यक्रमाक आयज अशे बहुसंख्येन फुडें जे कार्यकर्ते आसा अशें आमकां फुडल्यान दिसता आणि आमच्या व्यासपीठार आसा त्या आमचे TV मतदारसंघाचे लाडके तशेंच चढवदार आमदार बाब निळकंठ अयंगर तसेच आमचे मंडळ अध्यक्ष श्री कलप तशीच आमची उत्तर गोंयची जिल्हा उपाध्यक्ष बाय दिक्षा कांदोळकर तशीच आमची गोंय राज्याची वक्ती आणि परवरी मतदारसंघाची मंडळ अध्यक्ष आणि माझी मैत्रीण तशीच बाल भवनाची माजी अध्यक्ष बाय कुंदा चोडणकर तशीच आमचे दिलीप सर आणि आमच्या TV मतदारसंघात आमकां भारतीय जनता पक्षान दिल्ले आमचे प्रभारी रुपेश सर आणि बाकी सगळे आदरणीय सगळे व्यासपीठ सगळ्यांची नावां घेयना खूप वक्त उलोवपाचें आसा
आयज जे कार्यकर्ते आयज हांगा जमलेले आसा भायले कोण ना तर आमच्या टिव्हीतले लोक आसा आणि ज्या तोंडार आयज उत्साह निर्माण जाल्लो आसा की भारतीय जनता पार्टीक आमी कितें करपाक जाय हांगा असो कार्यकर्ते ना की कोणी बाय पोस्ट हांगा आपोवन हाडलेले हांव एकूच काय उलयना पूण बाकीचे जो विशय आसा ते फुडें येतले पूण हांव एकच विशयाचेर उलयतां जो आमचो अस्नोड्या गांवाचो आयज सगळ्या नकाशाचेर आमचो अस्नोड्या गांव फुडें व्हेल्लो आसा आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा स्वयंपूर्ण गोवा म्हटले की आत्मनिर्भर भारत म्हटले की आमच्या प्रायम मिनिस्टर आमचो उलो मारलो की आत्मनिर्भर भारत करपाचे पण आमच्या गोंय सरकाराचो जो आमचो सीएम आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी उलो मारलो की गोंयांत आत्मनिर्भर करपाचे की स्वताक आपल्या पायाचेर तुवें रावप आत्मनिर्भर जावन तांकां हातभार सरकाराचो लागप आयज आपूण 2 पावलां सरकाराच्या बरोबरीन मारतात आणि आम्ही अस्नोडचें नांव सगळ्यांनी आयकलेलें आसा प्रत्येक आता जेन्ना प्रोग्राम जाल्या तेन्ना आमकां जेन्ना सीएमान आत्मनिर्भर भारताचेर स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून आमकां दिल्ली आसली सो ईशा सावंत ही अस्नोड्या मेळ्ळी प्रत्येक पंचायतीन आमकां स्वयंपूर्ण मित्र मेळ्ळे जेन्ना अस्नोड्या आमकां स्वयंपूर्ण मित्र मेळ्ळी आणि स्वयंपूर्ण मित्रान जे अस्नोड्यात काम केलें म्हणजे भिवलो आसा बाकी आमचे 4 मेंबर नेत्या बरोबर रावन काम केले तिका सपोर्टेड केले आणि आयज आमचें नांव आमी भारत देशाच्या नकाशाचेर पावयले आणि अशें एक आमकां एक हें मेळ्ळें की आमची स्वयंपूर्ण मित्र आसा ती आपल्या फूल टिमीन घेवन एक आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कडेन तिचें इंटरेक्शन हे सुद्दां जालें फाटले आतांच आमचो एक कार्यक्रम व्हडलो जाल्लो आसलो तितून सुद्धा आमचे स्वयंपूर्ण मित्र तिचे हांगा तेंचे फेलिसिएट केल्ले आसा थोडे सांगपाचें म्हटल्यार स्वयंपूर्ण जावपाक गोंयान आमच्या दोतोरान खुबश्यो स्वयंपूर्ण सगळ्या गांवांनी दवरले आनी तेंच्यांनी खुबशें काम केलें पूण आमच्या गांवान स्वयंपूर्ण जावपाक आमी पळयलें जेन्ना स्वयंपूर्ण येवन हांगा स्वयंपूर्ण मित्र येवन हांगा जेन्ना काम स्टार्ट केलें आमी पळयलें प्रत्येक बायलांक जेन्ना लॉकडावन पिरियड आसलो तेन्ना खरी गरज असली बायलांक आपूण कितें तरी संवसाराक हातभार लावपाची आणि प्रत्येक बायलां मेरेन ती आपल्या घरा मेरेन त्या बायलां मेरेन पावोवन तेंच्यांनी त्या बायलांक पयलें जाणून घेतलें की ह्या बायलांक गरज आसा की घरान बसल्या बसल्या कितें तरी काम करपाचें आणि पयल्या प्रथम तेणी 32 आमकां मशिनां आमच्या महिलांक हांगा संपूर्ण केल्ली आसली बायलां कडेन तेच्या नंतर पिठाची गिरण म्हणून बाकीचे विकलांग जे आसा तांकां हांगा सगळे तेंची व्हीलचेअर बाकीचे कितें कितें इन्स्ट्रुमेंट लागतात ते तशेंच आमचे दोतोर सीएम भारतीय जनता पक्ष जे करता ते आमी खंयच्याच पक्षा कडेन जावचें ना अशें उदाहरण अशें आमी पळयलें आमच्या भंडारवाडा गांवांत एक धाकटें घर आसलें ताका ज्या भुरग्यांक आवय बापूय शेल्टरनेचें धाकटें आसतनाच ना जालें तेंचें घर तशेंच उरलें आधार ना जालो पूण जेन्ना ईशा सावंत आनी भिवले हांच्यांनी ते मेळोन जेन्ना तिका कळ्ळें हें घर आसा हांगा हें फुडें जावंक जाय त्या भुरग्यांक आधार असो मेळपाक जाय तेन्नाच आमच्या दोतोर सीएमान तेचे कांयच टायम घेयनासतना आमच्या आमदारान तेंचे पर्यंत हे सगळें पावोवन दोगांयनी मेळोन ते येवन तेंच्यांनी त्या घराचें काम केलें आनी आयज ते घर पूर्णत्वा कडेन पावल्लें आसा आनी ते जयंती साताटेकर जे भुरगे आसा आयज आमच्या मदीं बसलेले आसा थोडे दिसान त्या घराचें इनॉग्रेशनूय जातलें त्याच बरोबर अगरबत्तीचें मशीन स्वयंपूर्ण करपाक लागून वेगवेगळी हांगा अस्नोड्यान हे दिल्ले आसा आमी शेती कडेन वळयले शेती कडेन तांकां अवजारां दिलीं मागीर फ्री बियाणे दिलीं आनी शेती कडेन लोक पावले आमी अशें चिंतूंक जाय की जे आमकां हाडून आमकां कोण फुटय दितलो हेचेर आमी विचार करपाचो ना आमकां गव्हर्नमेंट जितले पयलींसून दीत आसा सगळ्यांक विश्वास आसा आमकां बायलांक 1,500 मेळटा DSY स्किमीन आमकां 2,000 मेळटा हें चालू आसा आमकां कोणी सांगपाचें ना हेच्या फुडें वाडत वयतली जे कोण येतले हांगा 5,000 दितले म्हणटा ते विश्वास दवरूं नाका आमची बायलां जावं आमचे जनता खूब हुशार आसा चड उलयना म्हणून एकूच सांगता आमचे आयज जे हांगा उत्साहान जे कार्यकर्ते जमलेले आसा त्या कार्यकर्त्यांच्या तोंडा मुखाचेरूच कळटा की हांगा कमळ फुल्ले आनी आमचो बाब नेतन आळकर हे निवडून सुद्दां येयले तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य घेवन आनी फुडें वचपाक प्रत्येकान चिंतूंक जाय आमी निवडणुकीक उबी रावल्या आनी आमी जिखून येवपाक जाय आमची कामां फुडें जावपाक जाय
आम्ही म्हणलं आमचा आमदार निवडून येतलं असे दाखोवपाक जाय टीव्हीचो सीट वा आसा तो आमचो भरपूर मतांनी निवडून हाडपाक जाय कित्याक स्वता आमकां ती कामां घेवन सरकार दरबारी कडेन वयतलो आनी आमचो मिनिस्टर करतलो आमदाराक हे आमकां व्हडलें गरजेचें आसा आनी अपेक्षा करता की सगळे टीव्हीकार हेचेर म्हणजे सगळे टीव्हीकार आपली सगळी शक्ती लावन आमी जास्तीत जास्त गोंयान जी स्कोर मतां करून आमच्या आमदाराक दितले अशें सांगून हांव सगळ्यांक तुमी 2 शब्द आयकले आनी हळदिकारांनी म्हाका उलोवपूय दिल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभारी आसा देव बरें करूं. भारत माता की भारत माता की बोलो बोलो भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. फुडल्या सुवातेर आमचे दिलीप सर मंडळाचे व्हायस प्रेसिडेंट हांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी तुमच्या समोर आपले विचार व्यक्त करचे. मंचावर उपस्थित आमचे तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार आमचे थिवी मतदारसंघाचे प्रभारी बाब रुपेश कामत, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे महिला अधिकारी मिसेस कुंदा तोरणकर, बाकी सगळे आमचे अध्यक्ष मंडळाचे बाब विश्वनाथ खलप आणि बाकी सगळे मानेस सरपंच पंच वेगवेगळे पदाधिकारी यांचे सगळ्यांचे हांव तांकां खरोखर म्हणचे ह्या सगळ्या आमचे मंडळाचे पदाधिकारी रात्रंदिवस काम करतात. एका लागून हांव ह्या पदाधिकाऱ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता. आणि त्याच्या पलीकडे वचून आयज तुमची ही जी उपस्थिती हांवें पळयल्या, आयज जे तुम्ही हांगासर येयल्यात ते खरोखरच निळखंड तुमच्या निळखंड भाईच्या मायेपोटी येयल्यात. आयज हो जनसमुदाय पळय आयज सुटी ना, आयज सोमार वर्किंग डे, तरी आसतना तुम्ही वेळ काढून 5 सुरुवात केल्यात ती अजून पर्यंत येवप चालू आहा. हीच दाखयता तुमची माया. आमचो लाडको आमदार बापश्री निळखंड हळर्णकरान तुमच्या खातीर ही 5 वर्सां आणि आदली 5 वर्सां कितें पळय तळमळीन काम केलां ते दाखयता. निळखंड भाईक तुम्ही सगळे जाण वळखतात. तो पयशिल्लो न्हू, ताका परिचय व्हडलो करून दिवपाचो ना, परंतु परत परत एक उगडास करचो कसो दिसता. आणि जे तुमच्या मनान पळय आसा ते म्हाका हांगासर व्यक्त करीन दिसता. जे जे तुम्ही एकटो एकटो येवन ताका व्यक्त करचे नात, पण हांव हांगासर येवन तुमची भावना तुमच्या समोर त्याच्या बद्दल व्यक्त करता. तो जरी आमदार जालो जाल्यार तो सामान्य तुमच्या सारखो आमच्या सारखो सामान्य कोणाच्या खानार हात घालता किंवा मतदार त्याच्या खानार हात घालतात आणि सामान्य त्याका ट्रीटमेंट दिता. आणि तो सुद्धा आमकां सगळ्यांक बरे भाशेन ट्रीटमेंट दिता. हो त्याचो सगळ्यान व्हडल्यान व्हडलो जमेचो गुण आसा. आणि सदां तर तो लोकप्रिय, सदां तर तुमच्या तो मनान आसा जाल्यार फक्त ह्या त्याच्या साध्या स्वभावामुळे आणि ह्या साध्या स्वभावामुळे आयज तुम्ही त्याच्या काळजान स्थान करूंक पावल्यात. जेका तेका चडशा कार्यकर्त्यांक म्हाज्यान म्हणूं येता 90% कार्यकर्ते जे थिवेन आसात त्या 90% कार्यकर्त्यांक तो नांवान वळखता. अमकेचे घर अमके कडेन सांगले की तो जाणा अमकेचे घर अमके कडेन आसा म्हणून. तो खंयचोसून भायरसून येवंक ना. तो
थिवेचेच मातीन जन्माक येयला, थिवेचेच मातीन तो बागडला आणि थिवेचेच नदीन तो न्हाला, ल्हानपणाचो व्हडलो जाला. हेका लागून त्याच्या मनापासून ताका कळटा थिवेकारांक कितें जाय पळय तें. थिवेच्या प्रत्येक मतदारसंघातल्या भुरग्याक म्हण नाका, जाणट्याक म्हण नाका, कितें जाय पळय हेका तेका देगेक वचून कोणी सांगपाची गरज ना. आणि व्हडल्यान व्हडली गोश्ट निळकंठ बाबाची, आणि ती म्हणजे तेका थर्ड पार्टी लागना, एजंट लागना. तेका तुज्यान केन्नाय खंयसरूय डायरेक्ट वचोन तेचे कडेन उलोवं येता. तुमच्यान प्रत्येक तुमची जी व्यथा आसा, तुमचे जे कश्ट आहा ते तुमच्यान कश्ट तेच्या समोर मांडूं येता. आणि तो पळय आयज निवडणुकीक तुमचे कडेन मागपाक येता, तो खरोखरच आपलो हक्क म्हणून मागपाक येता. कारण तो सगळे जाण जे पळय थिवेकार आसात तांकां तो आपले सवंगडी, आपले वांगडी म्हणून मानता. तो आपूण आमदार आणि तुम्ही कोण सकयले ना, तर तो सदीत म्हणटा, माझ्या समोर म्हणटा, माझे कडेन 4 फावटी तरी म्हटला की खरोखरच आमदार तुम्ही तांकां लिडर घडयल्यात. तुम्ही निळकंठ बाबाक आयज 10 वर्सां विधानसभेन तो आसा तर जाल्यार तुम्ही ताका व्हडलो केल्यात. जितले पळय हांगासर आसात दिसतात पळय सुद्दां पंच जावं सरपंच जावं बाकीचे, हेंकां व्हडले करपाक कारणीभूत तुम्ही मतदार. आणि खरोखरच तुम्ही मतदार राजा म्हणटा पळय, राजस न्हू, हांव तुमकां सर्वश्रेष्ठ म्हणटा. हांव जर हेंकां नमन करता जाल्यार तुमकां हांव सलाम करता. तुमचे जे जे कितें काम आसतले ते तुम्ही आपूण म्हणून निळकंठ बाबा कडेन वचात आणि निळकंठ बाब तुमचे येता त्या 5 वर्सांक अवश्य तुझे काम करतलो. बीजेपी पार्टी म्हणटा पळय ती कार्यकर्त्यांची पार्टी, ती लिडरांची पार्टी न्हू. हांवेंय दुसरे पार्टीन खूब काम केल्लें आसा. हांवेंय उपाध्यक्ष पद सुद्दां भोगलेलें आसा. हांवेंय दुसऱ्यो पार्ट्यो पळयल्ल्यो आहा. थंयसर तुका इलेक्शना पुरतीच मान मेळटा. इलेक्शन जालें म्हणटू मागीर कोण वळखना. जेन्ना तेंचे अध्यक्ष बी येतात इलेक्शनाच्या टायमार सगळ्यांक वळखतात, मागीर ते कोणाक वळखनात. म्हळ्यार बीजेपी ही कार्यकर्त्यांची पार्टी आणि बीजेपी पार्टी प्रत्येक कार्यकर्त्याक वळखतात. प्रत्येक कार्यकर्त्याचे काम कशें करचे, त्यांच्या जवळ कशें वयचे असो सामको संबंध दवरतात. एक तर पार्टीक एका दिसा बीजेपीची मिटींग आसता, बारीकशी मिटींग आसता, आमची सुद्दां मिटींग आसत तर जाल्यार आमकां 10 फावटी फोन करतात. तांकां अशी 10 फावटी फोन करपाची गरज ना. आमी कितें, आमी येयले आणि ना येयले हितून व्हडलोसो फरक पडना. कारण थंय आमची 30-40 जाणांची एक कमिटी आसता, तितून 5 जाण येयले ना जाल्यार व्हडलो फरक पडना. पूण ते 5 फावटी फोन करता. आणि हांवें बाकीचे पार्ट्यो पळयल्या पळय तितून आमकां फोन करून विचारचें पडटालें, अरे आयज मिटींग आहा, हय हय पळय तुका जमतालें येवपाक, असली भाशा. आणि जेन्ना निवडून तांकां हाडटाले आमी, निवडून येतालेच पळय सरकार करताले, तेन्ना बारक्यांक तेंच्यांनी पळोवंक ना. म्हणून ही आयज तेंची अवस्था जाल्या, लक्षांत दवरात. आणि ही तेंची अवस्था जर आयज केल्या, जेंकां सरकार स्थापन करपाक जालें ना, जेंकां कांयच करपाक जालें ना, ही अवस्था केल्या जाल्यार तेंच्यांनी तेंची अवस्था करून घेतल्या. निळकंठा कडेन उणे उणे 30-35 वर्सां कार्यकर्ते एकजूट आसात, एकी कडेन आसात. हे जे हांगासर म्हाका कार्यकर्ते दिसतात ते हांगासर 35-35 वर्सां तेजे कडेन आसात. तेचो कार्यकर्तो एक क्षणोक ना. आणि तितून आता भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची भर पडल्या. आणि म्हाका चड करून कळटा कारण हेचे अशें की हांवें निळकंठाच्यो कालच्या 2017 कितल्योच मिटिंग्यो केल्या. आणि कितल्योशेच मिटींग केल्या उपरांत म्हाका प्रत्येक कार्यकर्तो जो आदलो आसलो तोही वळखता. आता जे कार्यकर्त्यांक हांव नेवो दिसता तेचे वरसून कळटा आयज हांगासर आमकां बीजेपीचे कितले जाल्यात आणि आमी सगळे मेळून टोटल बीजेपीचे कितले जाल्यात हेही आमकां बेरीज कळटा. तेका लागून आमचे हे कार्यकर्ते कशे सांबाळून दवरचे ही खुबी निळकंठाक सारकी येता. केन्नाच निळकंठाचो एक कार्यकर्तो शेणोंक ना. अजून शेणल्यात तर 1-2 लिडर
कारण ते लिडर आपल्या स्वार्था खातीर येयल्ले. बाकीचे पळय आपल्या कामा खातीर येवंक नासले, आपल्या स्वार्था खातीर येवंक नासले, तितले हांगा बसलेले आसात. कळ्ळें? आनी एक दोनांक पळय तेंचें काम जावंक ते गेल्यात. आमी आमचें काम करपाक येवंक ना. हांवें निळखंड बाबाकूय सांगला, आतांय परते सांगता, आमच्या कार्यकर्त्यांची कामां जावंक जाय, आमच्या कार्यकर्त्यांची कामां जावंक जाय. जेची जाता ती निळखंड बाबान केल्यान आनी ह्यान फुडें तो करतलो. आतां जॉबा बद्दल, जॉब जितले जाता तितले निळखंड बाबान दिल्या, ह्यान फुडें दितलो. जॉब हे इतक्यान सोंपोंक ना. दिस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. फॅक्टरी येतल्यो, इंडस्ट्रीज येतल्यो, डिपार्टमेंटांनी जॉब्स तयार जातले, त्या त्या टायमार जॉब्सूय डिक्लेअर जातले आनी त्या त्या टायमार जेंका फावा तेंका जॉब अवश्य मेळटले. 2022 सोंपोंक ना, 2027 सोंपचें ना, 2013 सोंपचें ना. कारण म्हाका खबर आसा, हांव ज्या इस्कॉलांसून भायर पडला 2011 तेन्ना उणे उणे 10 जाण भायर सरलेले. आतां कालच्या 10 वर्सांक उणे उणे 10-15 लोक त्या इस्कॉलान घेतल्यात. निळखंड बाबान आपल्या इस्कॉलान कॉलेज, हायर सेकंडरी हे कित्या खातीर केला? 2 गोष्टी हितून आसा. एक म्हणशी जर जाल्यार तुमच्यातलेच कोण तरी भुरगे शिकलेले आसात जाल्यार तांकां काम धंदो मेळचो. आनी दुसरें म्हणजे आमच्या भुरग्यांक जे पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर इस्कॉलान जाय आसले तशें मेळनासले, ते आयज निळखंडान तयार करून आमच्या भुरग्यांक, थिवेच्या भुरग्यांक इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्या पैकी दिवन बरें शिक्षण आयज तेच्या इस्कॉलान मेळटा. तेणीन आपले भरपा खातीर करूंक नात. तुमी थंय वचोन पळयल्यार कळटलें की खरोखरच तो झडटा. लोकांच्या भुरग्यां खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर जगता. तेका लागून जॉबा बद्दल जशें हांवें म्हटलां, हो कंटिन्युअस प्रोसेस. हांव तुमकां आतांच सांगता, आमी कालचे फावटीक आमची 2 वर्सां 2.5 वर्सां पिड्ड्यार जाली. आमी 17 निवडून येयले आनी आमकां 17 उणे उणे 2.5 वर्सां ह्यो 2000 अप टू 2019 आमकां काँग्रेसीन हालयले हेवटेन आनी तेवटेन. आमचो निळखंड एक सादो, चड उलोवपी न्हू. तो उलोवपी न्हू म्हटल्यार हातीन भरपूर काम करून घेवपी मनीस. तो वग्गी थर्ड म्हणटकूच ताचो तांच्यांनी गैरफायदो घेतलो. आनी हे लिडर पळय आहात ते आपापल्या भितर वांटण्यो करून आपापले साधून सुशागाद प्रशस्त जावन बसल्यात. आनी तितून निळखंड शेणलो. हांव खरोखरच आमच्या भारतीय जनता पार्टीक अभिनंदन करता. आमचे प्रभारी आहात, आमचे अध्यक्ष बाब, आमचो बाब तानवडे, तोच आमचो संघटना मंत्री बाब सतीश दोण, तो आमचो मुख्यमंत्री. हेंकां खरोखरच हांव सल्यूट करता. कारण हेंच्यांनी त्या वेळार जेन्ना आमी 2-2.5 वर्सां आमची फुकट गेल्ली त्या वेळार आमकां तेंच्यांनी एंट्री दिली, आमकां तेंच्यांनी बीजेपीन घेतले. परंतु तरी पण आमचें दुर्दैव, जेन्ना 19 आमी बीजेपीन गेल्या तेन्ना परत भानगड म्हणजे कोविड. अजून सोंपना. 21 जाले, 22 उजवाडले तरी सोंपना. म्हणजे ते आसतना सुद्दां आमकां आमच्या पक्षान, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी, आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमच्या आमदाराक सांबाळून घेवन आमकां थोडे फार कितें पळय दिवंक जाता तितकें दिलां. तेन्ना जेन्ना आमी लेट पावले, आमी फक्त 2-2.5 वर्सां आसलेले, आमी खरें म्हटल्यार फाटल्या भागार पावल्ले. आनी फाटल्या भागार सदीत आसता तेका पळयत आसतना सदीत जो जेन्ना टिचर आसता फुडल्यान, तो फुडल्यान पळय कोण दिसता तेंकां पळयता. तसलोच कोण तर टिचर आसा जेका 50 भुरगे आसात आनी तितून 100 दोळे आसात एका टिचराक, जाल्यार तेका फाटलें दिसता. हांव खरोखरच सांगता, आमच्या मुख्यमंत्र्याक 100 दोळे आहा. तेणी खरोखरच आमच्या आमदाराक पळयलो, जाणलो. तो चड उलोवपी न्हू, पूण तरी आसतना तेचें काम करपाक जाय. जे जे काम जाता ते काम आमच्या मुख्यमंत्र्यान करून दिला. जे काही नोकऱ्यो दिवंक जाता त्यो काही नोकऱ्याकूय तेणीन आमकां हातभार लायला. हांव भुरग्यांक अस्वस्थ करता, सगळे भुरग्यांक हांव सांगूंक सोदता, तुमी नाराज जावंक नाकात. 22 उजवाडांनी परत निळखंड निवडून येतलो, परत आमी फुडल्या बाकार बसतले, आमचो शेअर मागतल्यो. तेन्ना तुमचो शेअर तुमकां अवश्य मेळटलो आनी तुमच्यो नोकऱ्योय तुमकां मेळटल्यो. इतक्या नोकऱ्यान सोंपोंक ना.
तर आमची आनी खूब काम आहा. आमदार फक्त नोकरी खातीर न्हू तर आमची कितलीशीच कामां आयज आमचो आमदार आहा जाल्यार करपाक मेळटा. आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या गांवच्या भुरग्यांचेर, आमच्या गांवच्या घरांचेर, आमच्या गांवच्या लोकांचेर कसले कसले अन्याय जातात. जर तर आमचो आमदार आसात जाल्यार समज त्या अन्याया विरुद्ध लढपाक किंवा आमकां समज पुलीस स्टेशनाचेर एक फोन करपाक जावो, बाबा हो अन्याय जाता तेचेर तो दूर कर म्हणून, हे फक्त आमदारूच करूंक शकता. हांव तुका बारीकशी गोश्ट सांगता. आमच्या थंयसर एक कोण सुकें झाड कापताले. सुकें झाड कापता आसतना दुसरो खांबो पडलो आनी लायटीचेर पडलो आनी लायटीचे 3 खांबे मोडले. गे इंजिनियर येयलो आनी म्हणलो आनी म्हणलो ना तुका 3 खांब्याचे उणवणे 1.5 लाख भरचे पडटले. हांव खंय तरी बिचोले गेल्लो, थिये पावल्लो. थिये पावला पळय, थिये सुद्दां हांवें नेसण बाबाक फोन केलो. अशें अशें म्हटलें जालां. तेणी धांवता धांवता येयलो आनी इंजिनियराक घेवन येयलो आनी पळयले आनी तेणी सांगलें बाबा हे दुसरो खांबो पडला आनी त्यामुळे हे 3य खांबे सरकार घालता, तूं कांय भिवू नाका. तेणी सुस्वास सोडलो. ह्याच्या खातीरूय आमकां आमदार जावो. कांयशे बारीक सारीक रस्ते आसतले त्या खातीर आमकां आमदार जावो. कोणाचे एखादी फाटल्यान खडपाक कोसळ येता, घराचेर पडटा, ती काडपाक जाय. आमकां लायसन मेळना. आमकां एखादी काडले खणले जाल्यार पुलीस कंप्लेन करतात, परते आमकां व्हरतात, पुलीस स्टेशनार व्हरतात, पुलीस स्टेशनार सतयतात. हे तर आमचे बारीक बारीक प्रश्न सुटपाक जाय जाल्यार आमकां आमदार जावो. तर उगडासदार भावानो आनी भयणीनो, आमकां आमदार निवडून हाडपाक जावो पळय ते आमचे तुमचे सगळ्यांचे प्रश्न सुटावे करपाक. तेका लागून आमी सगळ्यांनी आमी समान हक्काचे उगडासदार. आमी हांगासर कोण एकटो लिडर न्हू, कोणी ल्हान न्हू, कोण व्हडलो न्हू, सगळे एका मताचेच मालक उगडासदार. आणि ह्या एका मताच्या मालकान एकूच काम करू येता आणि ते म्हणजे तुमच्यान आनीक 2 मतां जोडू येता, तेका 4 जोडू येता, कोणाच्यान 10 जोडू येता. अशें जर तुमी करशात जाल्यार 4,000चे 15,000 करपाक आमकां वगत ना. 2017 हार्डली आमचे 3,000 4,000 वोट असलेत आमचे कडेन लोक, आमचे कडेन कार्यकर्ते. तांकां जेन्ना हाक दिल्या तेन्ना 4,000चे आमी 12-13,000 मतदार केल्यात इन 2017. आणि आपण माझ्या समोर बाप सोपटे आमदार येता आणि बाप सोपटे असलो गवर्नमेंट सबसे तुम आगे बढ़ो, गवर्नमेंट सबसे तुम आगे बढ़ो. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. आता आमच्या अध्यक्षान आपल्या भाषणात म्हटलेले आमचे पक्ष पळय हा भारतीय जनता पार्टी पळय हा तो डेव्हलपमेंट करपाचो पक्ष आणि हो एकूच नारो घेवन आमी वयता. लक्षात दवरात. विथ एक स्लोगन डेव्हलपमेंट. म्हणजे हो डेव्हलपमेंट पळय आसा तो भारतीय जनता पार्टी करता पळय डेव्हलपमेंट तो वेगळो आणि बाकीच्यो पार्ट्यो पळय डेव्हलपमेंट करता तो वेगळो. ज्या दिसा पळय ते बाकीचे पार्टीचे निवडून येतात त्या दिसापासून ते फक्त आपलो डेव्हलपमेंट करपाक लागतात. आणि भारतीय जनता पार्टी हे तुम्ही लक्षात दवरात. ज्या दिसा पळय तो निवडून येता, आमचो बाप निळखंड निवडून येतलो, त्या दिसापासून त्याका रात दीस झेम पडना. त्याका फक्त केंद्र बिंदू असता, तो म्हणजे एक मनीस, आपलो वोटर, आपलो थियेकार, हो थियेतलो आपल्या कॉन्स्टिट्युटलो मनीस हो सेंटर बिंदू असता. आणि हेका सेंटराक दवरून तो डेव्हलपमेंट सुरू करता. मनशाचो जेन्ना डेव्हलपमेंट वेगळो वेगळो करता आमी, तो वेगळो वेगळो डेव्हलपमेंट करपाक तो सदांच प्रयत्न करता. आता हे वेगवेगळे एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट, सोशल डेव्हलपमेंट, शैक्षणिक ताका कशी साधना मेळची, शैक्षणिक तितून तो तेची बुद्धिमत्ता कशी वाडोवची, ताका एखादें शिक्षण कमी पयसो पान निवडना जाल्यार ताका कसो हेल्प करचो, हे जाल्यार तुजें शैक्षणिक डेव्हलपमेंट ऑफ अ चायल्ड ओर अ ह्युमन बिईंग. समज एक बुजुर्ग आहा, जाणटो आहा, जाल्यार त्याच्या खातीर कितें करूंक शकता आमी, त्याच्या खातीर एखादी कितें पावोवंक शकता काय ना, हे सुद्दां तो चिंतता.
जेन्ना तो आमदार म्हणून आमचो बीजेपी वालो येता पळय तेन्ना इतकेच न्हू तो सोशल डेव्हलपमेंट करता तेजे सामाजीक डेव्हलपमेंट करता तेजे कल्चरल डेव्हलपमेंट करता आणि वेगवेगळ्या तरेन तेका स्वाभिमानान अभिमानान कसो जगचो पळय ते शिकयता फक्त भारतीय जनता पार्टी. तेका लागून तुमी हांव आव्हान करता ही संधी सोडू नाकात. येता ते फावटीक आमी भरघोस मतांनी बाब निळकंठाक निवडून हाडपाक जाय. आणि वदून हांवें तुका सांगला त्या प्रमाणे निळकंठा कडेन कार्यकर्ते असे येतात की ते भायर सरतात स्वताहून आणि हांव ते सांगले ना जाल्यार तुमकां कळचें ना. म्हाका असो एक कार्यकर्तो आमचो रेवडचो 75 वर्साचो कार्यकर्तो तो म्हाका आयज 2 नांव उठयलो. अरे आपणाक निळकंठाचे मिटींग वचोंक जाय. अरे वताय मरे हांव तुका व्हरता. तर आपणाक मातसो व्हरा म्हणलो निळकंठाक. आणि तो कोण तर तो आमचो धाकुली फट्टे आपण फुडें बसला ताका व्हरून दाखय तेका 2 ना त्याची तुका सरीत हे आसा. म्हाका स्वता येवन आपूण उठून सांगला चल आपणाक निळकंठाचे मिटींग वचपाक जाय. भावांनो आनी भयणीनो हांव तुमकां एक लास्ट कॉल दिता. खूब जाण आसात हांगासर उलोवपी. हांव तुमचे कडेन मागता हात जोडून मागता की तुमी अशें संघटीत रावात. तुम्ही रात्रंदीस काम करात. निमणे 15 दीस काम करात आणि फक्त अतिविश्वास सोडू नका. फक्त आम्ही वी विल विन एकूच नारो आम्ही जिखतोयो. पण जिखपाक तुवें फक्त पडांक लागचो पडटा. बिश्ट मेळना. तुम्ही कष्ट करचे पडटा. तुमकां त्रास घेवचे पडटले. तुम्ही 15 दीस त्रास घेयात आणि निळखंड बाब तुमकां 5 वर्सां तुमच्या खातीर त्रास करतो घेतलो. इतके सांगून माझे 2 उतरां पुरे करता. देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा टीवी का नेता कैसा हो नेता भाई कैसा हो टीवी का नेता कैसा हो. तर आताच आमच्या भितर मानगाव मतदारसंघाचे आमदार आणि GDDC चेअरमॅन आणि 2017च्या विधानसभा वेंचणुकीचे जाहीर केलं पळमन सप्ते हांगा उपस्थित आसा. हांव सगळ्यांकडे मागता नेत्यान ताल्ले वाजोवन त्यांचे स्वागत करचे. तसेच हांव रिक्वेस्ट करता की तांकां फुलां भेटोवन त्यांच्या आई बाबांवर ह्या सभेत स्वागत करचे. आता ते पेंड्या हांगा मिटींग सोंपोवन हांगा उपस्थित आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज पेंड्या मतदारसंघात प्रवीण आर्लेकर हांचे पक्षान इंडक्शन जाल्लें आसा. प्रवेश जाल्लो आसा. आणि आयज आमी गोंयभर पळयता की वेगवेगळ्या पक्षाचे उमेदवार सुद्धा ज्या पक्षान उमेदवार डिक्लेअर केले ते उमेदवार सुद्धा आयज भारतीय जनता पार्टीन येता. हेचें कारण एकूच की तांकां खबर आसा की जर फुडें मतदारसंघात विकास जावपाक जाय जर मतदारसंघात सगळीं कामां जावपाक जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टीनूच वचून इलेक्शन लडोवपाक जाय. कारण 2022 गोंयांत फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार येतलें. आणि हेचे एक खास उदाहरण हांव तुमकां दिता. आमचो परवरीचो आमदार बाब रोहन खंवटे 2 फावटी अपक्ष म्हणून आमदार निवडून येयलो. आणि हांव पूर्ण खात्रीन सांगता की 3रे फावटी सुद्धा तो अपक्ष आमदार म्हणून हमखास निवडून येतलो आसलो. पण तेणी सुद्धा कांय दिसा पयलीं भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो. कारण ताकाय खबर आसा की अपक्ष आमदार म्हणून निवडून येवन फायदो ना. जर भारतीय जनता पार्टी बरोबर रावलो सरकारान उरलो जाल्यार तरच त्या मतदारसंघाचो विकास जातलो. आणि ताका लागून हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की हे जे 2022 इलेक्शन आसतले ते आमी निळकंठ हेंकारा खातीर चडांत चड मतां घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आणि फुडल्या सरकारान निळकंठ हेंकार आमकां मंत्री करपाक जाय. हे तरेन आमकां सगळ्यांक वावर करपाक जाय. इतलें तुमच्या कडेन हांव सगळे कडेन मागता. आणि फुडल्या सुवातेर भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा शिरसायचे झडपी मेंबर आणि उत्तर गोंयच्यो जिल्हा उपाध्यक्ष बाय दिक्षा कानोळकर हांचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी थोडक्यान तुमच्या समोर 2 शब्द व्यक्त करचे. दीक्षा कानोळकर तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. दीक्षा कानोळकर तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आजच्या या थिवी मतदारसंघ
आयच्या या सभेक आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे लाडके आमदार माननीय श्री निलकंठकर, त्याच बरोबर मांद्रेचे आमदार माननीय श्री, तसेच टुरिझम चेअरमॅन श्री माननीय दयानंद बाई आणि आमचे थिवी मतदारसंघाचे प्रभारी रुपेश कामत, त्याचबरोबर स्टेटीच्यो उपाध्यक्षा सौ कुंदा ताई, त्याचबरोबर म्हजे वांगडी स्टेट जनरल सेक्रेटरी सौ सपना मापारी, तसेच सगळ्या वाठारांतले पंचायतीचे पंच सरपंच आणि तुम्ही हांगासर मोठ्या संख्येन उपस्थित जमिल्ले म्हजे भाव आणि भयणानो, आयज ही तुमची उपस्थिती पळोवन अशें दिसता की परत आमच्या थिवी मतदारसंघाचे भारतीय जनता पार्टीचे हे कमळ फुललें आणि तितून कांयच दुबाव ना. भारतीय जनता पार्टीचा आज सगळ्यांनी आपापल्या तरेन जायतो वेळ भाशण दिले आणि हांव चड वेळ घेना, कित्याक सगळे बाकीचे वक्ते आसा उलोवपाक आणि सगळ्यांक घरा वचपाची घाई आसतली, पूण तुम्ही ही आज सभा आयज मोठ्या संख्येन हांगासर उपस्थित रावून आयज ह्या सभेक तुम्ही मान दिला. आयज म्हाका दिसता की आमचे आदले मुख्यमंत्री हयात ना, पण त्यांचे जे स्वप्न असले ते आयज आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वप्न त्यांचे घेऊन फुडें वता हे आमकां तुमकां सगळ्यांक पळोवन दिसता. कित्याक थोडे म्हणटा की बदल जाय, कसलो तरी बदल जाय अशें दिसता, कित्याक बदल आमच्या गोंयांत खूबसो जाल्लो आसा आणि आमकां प्रत्यक्षान सगळ्यांक पळोवंक मेळटा, कित्याक आज आमचे गोंय आदल्या सारकें उरिल्लें ना. पूण तुमी सगळ्यांनी एकूच विचार करपाक जाय. म्हाजी हे तुमकां कळकळीची विनंती आसा की आयज खूबशे जाण तुमच्या दारार येतले, जायती आमिशां दाखयतले, आमी ह्यो स्किमी करता त्यो स्किमी करता, पूण तुमी त्या स्किमींक जावं तेंच्या आमिशांक न बळी पडटा आसतना तुम्ही जे तुमच्या मनात जो कितें विचार आसा ह्या गोंया बद्दल तो तुम्ही फुडें घेवन निर्धार करचो हे तुमकां सांगपाची गरज ना. कित्याक तुमी आयज पळयलें जाल्यार तुमची गर्दी पळोवन कळटा की परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे हे सरकार हे येवपाक जाय अशें दिसून येता तुमच्या आनी आमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन. हांव चड वेळ घेना आसतना आज आमी हे कमळ हे आमी राष्ट्राचे प्रतीक मानलेले आसा आणि तितून ही आमची लक्ष्मी बसलेली आसा आणि तुम्ही त्याचो मान राखतले अशें हांव मागता तुमच्या कडेन. आणि म्हाका हांगासर 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. भारतीय जनता पार्टीचा सुभाष शिरोडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सुभाष शिरोडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. फुल्ले रे फुल्ले कमळ फुल्ले, फुल्ले रे फुल्ले कमळ फुल्ले. आता आमच्या भितर शिरोड्याचे आमदार सुभाष शिरोडकर आमचे आगमन जाल्ले आसा. हांव सगळ्यांच्या वतीन त्यांचे स्वागत करता, तशेंच तांकां फुलां भेटोवन त्यांच्या हांगार हार्दिक स्वागत करचें अशी हांव विनंती करता. आणि फुडले सुवातेर हांव मागता मांद्रेचे आमदार आणि GTDC चेअरमॅन श्री दयानंद सप्ते हांकां की तांच्यांनी आपले विचार तुमच्या समोर व्यक्त करचे. भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षांतल्या आपल्या थिवी मतदारसंघ या थिवी मतदारसंघात आज जी हांव म्हणिना मिटींग गर्दी जर पळयली जाल्यार एक मोठी सभा ही सभा जी आयोजित केल्ली आहा आणि ह्या सभेक मार्गदर्शन करपाक व्यासपीठाचेर उपस्थित त्या भागाचे तुमचे आमचे सगळ्यांचे एकदम सिंपल साधे सुधे तुम्ही निवडून दिल्ले आमदार माझे बऱ्यापैकी मित्र आदरणीय निलकंठकर आता ज्यांचे आगमन जाला अशी म्हाका म्हणीची दिसता राजकारणातले महर्षी म्हाका दिसता 60 टन निवडून येयले वेगवेगळी खाती सांबाळी मंत्री म्हणून आता त्यांचे हांगा आगमन जाले अशे आदरणीय
सुभाषभाऊ शिरोडकर, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे स्पोक्सपर्सन आमच्या भगिनी पुढे व्हरपी अशी माझी बहीण कुंदाताई चोडणकर, त्याचबरोबर उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत उपाध्यक्षा आणि तुम्ही निवडून दिलेली जिल्हा पंचायत सदस्य सौभाग्यवती दीक्षा कानवकर, या भागात बऱ्यापैकी काम करपी सरपंच म्हणून आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे महिला विंगांसून काम करपी बाब सपना मापारे, सगळ्यांची नावं घेणार पण नक्कीच व्यासपीठाचेर आजी माजी सरपंच पंच मेंबर बाकी सगळे मान्यवर उपस्थितांमध्ये माझे पत्रकार भाव, प्रिंट त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि या सभेत मोठ्या संख्येने जमलेले माझ्या भाव आणि बहिणांना साहजिकच भारतीय जनता पक्षाचे आम्ही आमदार आणि मांद्रे मतदारसंघाचा आमदार म्हणून माझ्या सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्ता बंधू भगिनी माता भगिनी मनापासून तुझे स्वागत आणि मोठ्या संख्येने जमल्याबद्दल अभिनंदन करतात. आता आम्ही माझ्या पेडणे तालुक्यात पेडणे मतदारसंघ खंयतरी एमजी म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो जो ठरलेलो 2 वर्सां पयलीं ठरलेलो उमेदवार बाब प्रवीण आर्लेकर हाच्या पक्ष प्रवेशाच्या निमित्तान एक सभा आयोजित केली. बऱ्यापैकी गर्दी जवळजवळ 3,500-4 हजार पेडण्यातली लोकांची गर्दी आम्ही आदरणीय भावांना करीत आसलो. आता मुख्यमंत्री पावल्यात त्यांचे भाषण सुरू आहात. प्रश्न पडटा एक, आम्ही पळयले या गोंयांत वेगवेगळे पक्ष आणि वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकार आणि त्या सरकारातले वेगवेगळे मुख्यमंत्री मंत्री भावनो साहजिकच याद जाता. या गोंय राज्याचे पहिले भाग्य विधाते आम्ही तांकां म्हणटाले असे पहिले वेले मुख्यमंत्री महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे भाऊसाहेब बांदोडकर. साहजिकच आमकां सगळ्यांक येता, प्रामुख्यान आमचे जाणटे आहात तांकां तर नक्कीच येत आसा की ह्या गोंया खातीर आनी गोंयच्या जनते खातीर 18 वर्सां सरकार चलत आसतना बऱ्यापैकी काम केले. काम करता आसतना खेड्यापाड्यान गांवांनी गरीबातलो गरीब भुरगो शिक्षणा पासून वंचीत जावचो न्हू, शिक्षण मेळचें हेचे खातीर गांवांनी शाळा बरे सुरू केलो, बरे शिकले आमी. पण आज त्या पक्षाची अवस्था परिस्थिती म्हणून हांव स्थिती ह्या ज्यांचे नाव फुडें घेवन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे नाव फुडें घेवन हे सुदीन ढवळीकर दीपक ढवळीकर कंपनी फुडें कशी वयता हे आमी पळयतात. भावनो स्वताच्या स्वार्था खातीर हांव म्हणिना, एक सुस्वभावी एकदम सिंपल बाब तुमचो आमदार निळकंठ हळर्णकर बऱ्या मार्गान म्हणजे कायदेशीर असे धंदे करतात. कायदेशीर धंदे करता आसतना कमी पैसे जोडटा आसतना सुद्धा तुमच्या आमच्या गेल्या मतदाराकय सांबाळटात. आणि आमचे बेळगावचे माजी आमदार आदरणीय पाटील साहेब पावले आसात. सगळ्यांनी त्यांचे ताळे वाजवून स्वागत करचे. म्हणून आज आम्ही पळयतात स्वतःच्या स्वार्था खातीर हांव म्हणिना तो सुदीन आनी दीपक ढवळीकर त्याच्या वांगडा तुमचो राजलो पयलीं खंय तरी नांव घेवन गेलो, आतां हांव नको कितें घेवन गेलो, जनतेची सेवा करपाक म्हूण गेल्यात. आज हांव मुद्दम तुमकां सांगता, ही जनतेची आनी गोंयच्या उदरगतीची हे न्हय, ही स्वताची उदरगत म्हणजे कितें म्हणटात ते हांव उदरगती म्हणू शकना, म्हणजे डेव्हलपमेंट स्वार्थ कसो सादतलो हाचे खातीर गेल्ले आसा. आमकां जाणून घेवपाचो एक गोश्ट, ह्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी त्या भारत देशा खातीर आनी भारतीय देशांतल्या आमच्या गोर गरिबाक सारक्या तुमच्या सारक्या जनते खातीर आज ज्या पद्धतीन या देशाची आणि देशाच्या जनतेची सेवा करतात आणि त्याच बरोबर भारत देशाची सेवा करता आसतना या भारत देशान वेगवेगळ्या राज्यांत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आणि त्या सरकारातले मुख्यमंत्री आणि मंत्री काम करतात. म्हणून त्याच्या बरोबर आम्ही पयस वचूया नाका.
भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आणि त्या सरकारात पुढे वरत असताना मुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना आदरणीय या गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच्या पहिली या भारतीय जनता पक्षाचे सरकारान पहिलेच फावटी मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांच्यानी बरे काम केले आमच्या सारखेला बरे धडे घालून दिले. आज जरी आमच्या ना असे या भारतीय जनता पक्षाचे या गोव्यातले पहिले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर म्हणून त्यापासून ते आजपर्यंत भारतीय जनता पक्षाचे वेगवेगळे आमदार वेगवेगळे मंत्रिमंडळातले मंत्री तुमच्या आमच्या खातीर ज्या पद्धतीने काम करतात त्या गोयच्या विकासा खातीर ज्या पद्धतीने काम करतात हा महिना ज्या आदरणीय नरेंद्र मोदीजी या देशाची चौफेर विकास जावचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावच्या बरोबरच गरीबातलो गरीब नागरिक या देशाचो असा जो आम्ही अंत्योदय म्हणून समजता त्या अंत्योदया खातीर वेगवेगळ्या योजना या वेगवेगळ्या योजना लावता असताना आम्ही भारत देश हो शेती प्रधान देश कृषी प्रधान देश आणि या कृषी प्रधान देश म्हणटकच आमचे शेतकरी भावा खातीर राबयल्ले वेगवेगळ्या योजना बनाव सगळे आम्ही पळयतात आणि त्याचबरोबर या गोंयान आम्ही हे पळयतात की घालून दिल्लो धडो मनोहरभाई पर्रीकरान त्याच्या फाटल्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्या पद्धतीन फुडें व्हरता दाखोवन दिता एक की गोंयचो विकास हो सुद्धा सर्वांगीण विकास जाका आमी इंग्लिशीन म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट त्या बरोबर ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटय करतात रस्ते करतात पूल करतात आज तर आम्ही संबंध देशांत पळयतात ज्या पद्धतीन नॅशनल हायवेचे काम चालू आसा या गोंयान आमी पयले फावटी पळयतात की येदे व्हडलो पत्रादेवी पासून तो काणकोण पर्यंत ज्या पद्धतीन हायवे तयार जातात म्हाका दिसता त्या काँग्रेसवाल्यांनी चिंतपाक जाय या गोंयान इतली वर्सां राज्य करता आसतना केन्नाच कोणी चिंतलें ना आज म्हणजे काल पर्यंत आमी पळयताले ते फक्त एक फ्लायओव्हर तो सुद्धा मडगांव रेल्वे ब्रिज आसा पळय थंय पळयताले आज आमी पळयतात डेव्हलपमेंट करता आसतना पत्रादेवी ते काणकोण पर्यंत ज्या पद्धतीन नॅशनल हायवे जाता ज्या पद्धतीन जुवारी पुलाचे काम चालू आसा भावना तुमकां हांव एक विचारता असलो विकास हेच्या पयलीं आमचे जाणटे भाव भयण हांगा बसले तांच्यांनी पळयल्लो काय कितें तुमकां प्रश्न पडटालो आतांच पयशे आसात काय कितें आतांच सरकार टॅक्साच्या मार्फत पयशे निधी म्हणजे पयशे लागीं करता काय कितें तेन्ना पयशे नासले पैसे सगळे असले पण विजन जे का म्हणतात जे दूरदृष्टी जे का म्हणतात ती दूरदृष्टी नसली जी आज भारतीय जनता पक्षाचे लीडर जे आमतात मनोहरभाई पर्रीकर पासून आजपर्यंत जे नेते असतात त्यांच्याकडे असं म्हणूनच बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंट जायत आसा म्हणूनच या गोंयान प्रामुख्यान मनोहरभाई पर्रीकरान ज्यो योजना राबयल्यो त्या मागीर आमच्या जाणट्या खातीर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना असो आमच्या भयणीच्या खातीर गृह आधार योजना असो आमची लहान मुलं जेन्ना लग्नाची जाता गरीब घराण्यांतून जेन्ना वयर येता गरीब आसल्या कारणान आवय बापायचें टेन्शन येता लग्न करपाक पयशे खंयच्यान हाडचे ते सुद्धा जाणून घेवन लाडली लक्ष्मी तयार केली पण आज हांव म्हणिना माझ्याच मतदारसंघात तुमच्या मतदारसंघात सुद्धा जास्तीत जास्त या योजनेच्या मार्फत कदाचित आमच्या जाणट्या खातीर असो कदाचित आमच्या भयणी खातीर असो कदाचित आमच्या लग्न जावपी भयणी खातीर असो हे वेगवेगळे योजना आम्ही राबयतात म्हणूनच दाखवून दिला भारतीय जनता पक्षान दाखवून दिला भारतीय जनता पक्षाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दाखवून दिला गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी की भारतीय जनता पक्ष हो सामान्य जनतेचो पक्ष असा निस्वार्थीपणान काम करपी लिडरांचो पक्ष असा निस्वार्थीपणान काम करपी आमदार आणि आमदारा बरोबर जे मंत्री आहेत त्यांचो असा आणि त्याचबरोबर मुद्दाम नमूद करता की भारतीय जनता पक्ष तुमच्यासारखे जे कार्यकर्ते असतात जे तळागाळात म्हणजे बूथ लेवल पासून जे काम करतात ते सुद्धा निस्वार्थीपणान काम करतात म्हणून हे दीस आज आम्ही पळयतात मला उलोवपाक खूब आसा टायम कमी आसा कारण आनीकय व्यक्ती आसात पण हांव एकच सांगता आज या गोंयान इतकी वर्सां राज्य करून सुद्धा काँग्रेस पक्षाची दिशा म्हणजे दशा तुमकां प्रश्न पडटलो
तुमचा आमदार आणि हांव दोघे 2017 त्या काँग्रेसीनच 17तले आसले. तेन्ना 17 आसले, भारतीय जनता पक्षाचे 13 आसले. 17 आसून सुद्धा सरकार घडोवंक शकले ना. 13 आसून सरकार घडलो कारण भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आदरणीय मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रान आसलो. आज 17 वर्षांत कितले रावल्यात? 17 वर्षांत प्रश्न पडटलो कितले रावल्यात? फक्त एक. कित्याक गेले? कित्याक गेले? कारण नेतृत्व म्हणतात ते त्या पक्षांना. दुसरो जाता जो मगो पक्ष, जो सुदीन ढवळीकार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणून मोठे मोठे वल्गना करता, आमकां तुमकां सगळ्यांक याद जाता. हो, जसं आमी ते कळलं तरी मेंढी कोट बी खेळटा पळय, मेंढी कोट टायमपास, जेन्ना जोकर आसता पळय, जोकर खंय लागता, तसो हो निवडून येवन येणाऱ्या सरकारान जोकर कसो तेकलो. मंत्री जातकच बरे मोठी मोठी खाती घेतली, भरपूर कमायली, पण विसरलो ह्या गोंयच्या जनतेचे भवितव्य घडोवपाक आणि ठरवपाक. भावना आज किती जाल्या परिस्थितीची? भारतीय जनता पक्ष हिंदुत्ववादी पक्ष त्याच्या बरोबर युती करून फुडें येयल्लो, युती करपाक फुडें सरलेलो, 12 सीट मागतलो. 12तले खंय गेले नको. आता परिस्थिती अशी जाल्या, ठरलेले उमेदवार मागीर ती मयत आमचो प्रमेश शेट असो, तो ठरलेलो आमचो प्रवीण आर्लेकर असो, त्याच्या फुडें वयता आसतना तुमकां सांगपाची गरज ना, गेले. म्हणजे जे 12 मागताले त्यांची परिस्थिती अशी झाली, आता चला घरा, आता चला घरा, ना 12 आता चला घरा. भावनो, एक तुमकां सांगता आणि कळकळीची विनंती करता, आमचे भवितव्य या देशाबरोबर या गोवा राज्याचे भवितव्य म्हणजे तुमचे आमचे भवितव्य ठरविला फक्त भारतीय जनता पक्षान. आणि म्हणूनच येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता, सगळ्या कडेन मागता की ह्या तिनूय मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार जो बाब निळकंठ हळवकर आसलो तेचे फाटल्यान आमी सगळीं रावतली. कारण तुम्ही दाखवून दिल्ले आहात, जी गर्दी केल्ली आहात, नक्कीच तुम्ही मनान ठरयल्ले आसात भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार तिनूय मतदारसंघ बाब निळकंठ हळवकर एकाच आमी मत दितले आणि निवडून हाडटाना भरपूर मत निवडून हाडटले. हाडपाची गरज आसा, हे काम तुम्ही नक्कीच करतले. म्हाका साहजिकच पेडण्याची सभा सोंपतकच आमचे लिडर आदरणीय अध्यक्ष आणि संघटन मंत्री म्हणपाक लागले थिवी वच आयलो, मान सन्मान दिलो, उलोवपाची संधी दिली, उलयलो हांव, ऐकले तुम्ही. म्हणटकच तुमच्या मनापासून परत एकदा आभार व्यक्त करता, मोठ्या संख्येन जमल्याबद्दल अभिनंदन करता आणि पुनश्च एक उच्चार करता की भारतीय जनता पक्ष जसो देशान आहा त्याच पद्धतीने येणाऱ्या 2022 गोंयान नक्कीच आसतलो. आणि नक्कीच म्हणता आसतना तिनूय मतदारसंघातलो तुमचो आमदार बाब निळकंठ हळवकर ह्या भारतीय जनता पक्षान आसतलो हे नक्कीच विश्वास दवरता आणि माझे भाषण सोडयतात. देव बरें करूं. नीलकंठ भाई तुम आगे बढ़ो, नीलकंठ भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. अरे टीवी का नेता कैसा हो? टीवी का नेता कैसा हो? आता आमच्या भितर बेळगावचे माजी आमदार आदरणीय श्री पाटील साहेब हांचे आगमन जाल्ले आसा. हांव रिक्वेस्ट करता तांकां फुलां भेटोवन त्यांचे हांगा स्वागत करचें. तशेंच हांव कार्यकर्त्यांक विनंती करता की हांव जाणा तुम्ही 5 म्हणजे 5 पासून ते आता मेरेन हांगा उपस्थित आसात आणि एक अर्दवर तुम्ही आता त्याच जाग्यार बसचे, उठून वयचे न्हू. मदीं खंय खंय कार्यकर्ते उठून वयता, हांव जाणा एका जाग्यार बसपाक चड फाशी आसुराना, पण तरी सुद्धा एक अर्दवर फुडें मिटींग चलतली. तुम्ही सगळ्यांनी बसून तुमची उपस्थिती दिवची. फुडल्या सुवातेर हांव रिक्वेस्ट करता शिरोडाचे आमदार श्रीपाद भाऊ शिरोडकर हांकां की तांच्यांनी तुमच्या समोर 2 शब्द उलोवचे. जास्त वेळ घेवचे ना, एक 5 ते 10 मिनिटां भितरच या भव्यशा सभागृहात भव्य आणि दिव्य अशा कार्यकर्त्यांची बैठकीत किंवा मोठ्या मेळाव्यात श्री हळवकर हांच्या उपस्थितीत आणि बाई कुंदाबाई तसे सगळे बाकीचे मान्यवर बाई मापारी नाव घेऊनच जाय, इतर सगळे मान्यवर जिल्हा पंचायत मेंबर्स, सरपंच, पंचायत मेंबर्स वगैरे वगैरे
मंडळाचे अध्यक्ष आणि म्हणजे सगळ्या जमिला मोगा भावनो भयणानो, सहज तुमकां एक ल्हानशी विनंती करता. कारण पेडणेच्या सभेत बरोबर पावणेस सवास म्हटल्यार शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा अशा सुंदर अशा गीताच्या ताळाचेर समयींतल्यो 7 ज्योती पेटयल्ल्यो आणि नंतर मागीर बैठकीक सुरवात जाली. हांगा बी येना फुडें हांवें निलकंठ बाबा विचारलें तुमची मिटींग कितल्या सुरू जाली काय म्हणून. ताणें म्हटलें की 6:45 सुमार मिटींग सुरू जाली अशें म्हणून. आणि म्हणूनच तेच 6:45 तिन्ही सांज लक्षात घेऊन जे तुमच्या आमच्या घरा भितर आमी म्हणटात शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा. दोस्तानो, लक्षात घ्या, लोकशाहीच्या पद्धतीनुसार तुमकां आमकां अधिकारान 5 वर्सांनंतर एकदाच हो अधिकार मेळटा आणि तो म्हणजे पवित्र मताचो हो अधिकार आसा. ज्या मताच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही थारायतात की आमकां जैतवंत जाल्लो कोण जाय. हांव तुमकां सांगता, तुम्ही हांगसर बशिल्ले सगळे बीजेपीच्या कार्यकर्त्यां भितर ताकद आसा, तुमचे भितर हांगसर हांव सोडून कितें धाडस आसा, तुमचे हांगसर कार्याची जिद्द आसा की जैतवंत करपा बाब निलखंठाक बीजेपीचो कार्यकर्तो आनी आमदार म्हणून. आणि म्हणूनच फुकट न्ही आणि उगाच न्ही. बाब नरे आमचे प्रमोद सावंत जे आसात ताणें 22 म्हटलां, पूण लक्षात घ्या 22 न्ही, 22 24 25 26 तुला आमी सगळ्यांक जैतवंत करपाक. 24 25 26 कित्याक म्हणटा सुभाष शिरोडकर जर जायत जाल्यार 2024 आमगेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा ताचें इलेक्शन आसा. त्या वेळार हांगसरल्या 27 28 आमदारांनी नरेंद्र मोदी खातीर काम करपाक जाय आणि तांकां 24 जैतवंत करपाक जाय. लक्षात घ्या. आणि म्हणून आमी हांगसर 22 23 24 25 26 हे जिखपाक जाय. तुमगेलो 4 नंबरचो मतदारसंघ, 4था आमदार बीजेपीचो तुमगेल्या ह्या मतदारसंघात जिखता हातूंत दुबावूच ना. आणि 22 नंबराचेर सुभाष शिरोडकर 22 ह्या मतदारसंघात जिखता हातूंतय दुबाव ना. हांव 200% सांगता. दोस्तांनो, एक लक्षात घ्या, हा बीजेपीत आयल्यार सादारणशे 2019 म्हणजे 2 वर्स जातली. 2 वर्सां आनी 4 म्हणजे 28 महिने. पण 28 महिन्यांतल्यान 18 महिने कोविडाक गेले. सगळेच बंद, सगळे जग बंद, सगळे व्यवहार बंद, तुमचे आमचे सगळ्यांचे कार्य बंद, भुरग्यांचे शाळा बंद अजून सुरू जावना सारख्यो. इतले सगळे आसतना सुद्धा तुमकां सांगता, प्रमोद सावंत डॉक्टर जे आमचे मुख्यमंत्री आसात तांच्या सरकारा कडल्यान हांवें म्हजी मतदारसंघात 100 कोटीच्या वयर विकासाची कामां ही पास करून घेतली. 10-15 कोटीचे लायटीचे काम, रस्त्याचे काम, उदकाचे काम. तशेंच त्याच पद्दतीन तुमच्या ह्या मतदारसंघात नक्कीच म्हाका खात्री आसा की काम जालां आसतलें. एटलिस्ट ताका सँक्शन मेळ्ळां आसतलें. जी कामां आतां मुखाल्ल्या काही वर्सां म्हणजे वर्सां भितर 1.5 वर्सां भितर आमी चालीक लावून ती पूर्ण करून घेवपाक जाय. आणि हे म्हणटा आसतना लक्षात घेयात, आमकां मुखाल्ली ही 5 वर्सां आसा 2022 ते 2027 जे आसा पळय न्ही, हे आसा आमकां समृद्धीच्या. लक्षात घेयात. आता समृद्धी म्हणजे खंयच्या पद्दतीन समृद्धी? सामाजिक समता आणि समाजा भितर आर्थिक समता ही येवपाक जाय. रस्त्यांनी वळचे म्हणून जायना, आणि उदकाच्योय सोर दिली म्हणून जायना, आणि लायटी आसा त्यो अनलिमिटेड दिली म्हणून जायना. सामाजिक समता म्हणटा तेन्ना हर एक कुटुंब जे आसा त्या कुटुंबा भितर समृद्धी येवपाक जाय. आणि म्हणून लक्षात घेयात की नरेंद्र मोदी जे दिल्ली आसात हे पयली पंतप्रधान जावन आसात ज्याने दिल्लीक साकून सरळ हांगसर किसान शेतकरी जो आसा त्या शेतकऱ्याच्या अकाउंटाचेर दर वर्साक 6,000 धाडपाची तजवीज केली. आमच्या गावात एक जाणटेली आसा तशी खूप जाणां, पूण ती थळकपणान लक्षात उरता. हांव तिची गजाल सांगता. जयश्री म्हणून जाणटेली, तिका आनी कोण ना घरा भितर, एक चली आशिल्ली ती सांग्यार दिल्या लग्न करून तिणें. आणि फाल्यां गेल्या त्या वर्साक त्या तिच्या धुयेचो जावळ आनी भुरगो, म्हणजे तिचो घोव, चलयेचो घोव आनी तिचो भुरगो, हे दोगूय कितें एक्सिडेंटली बायक पडल्यान दोगूय गेले. जयश्री जे आसा पळय ज्या वयाच्या 75 ते 80 वर्सां कडेन आसतली, ही आपल्या शिरोड्या भितर आपलें शेत रोयता खाजना भितरलें. 2 कडेन काय 3 कडेन तिकडे शेत आसा.
आणि त्याबरोबर आपली चली जी धुवची त्या सांग्या आसा तिजी बी बाळगण घेता. या जयश्रीक साधारणशे 6 महिने पयलीं कळ्ळें की अकाउंटाचेर लोकांच्या पैसे येयले अशें म्हणून. ती बी स्वता शेतकरी बँकेत गेली, बँकेत तिका बँके मॅनेजरान दाद दिली ना, तिका सांगूं ना तुगे पयशे येवं नात अशें म्हणून. दुसरे ना परत गेली 4 दिसांनी, तरी मॅनेजरान सांगले ना पयशे येवं नात अशें म्हणून. ती तडक उठली, शेवड्याच्या बाजारात एक मोटरसायकल भाड्यान घेतली आणि ती भाड्याची मोटरसायकल घेतली आणि आमच्या झोनल ऑफिसरचो फोंडे आसा बोरयेचो भुरगो ताजे कडेन गेली. तर सांग ना आपल्याला वीस करून पळयलें ताणें, तर सांग ना तुगे पयशे 6,000 बँकेत आयल्यात म्हणून. ती म्हणटा ना आपूण दोनदा बँकेत गेली, बँके मॅनेजरा सांग ना अशें म्हणून. हांवें आयकलां ते भशेन नरेंद्र मोदी साहेबान आमकां पयशे धाडला म्हणून. तर त्या ऑफिसरान कन्फर्म केलें आनी ताणें एक ल्हानशें पत्र दिलें तिका. हें पत्र घेवन चल आणि बँकेच्या मॅनेजराक दाखय, तुका जो ना म्हणटा ताका. ती तडक तें पत्र घेतली आनी परत आयली आनी त्या मॅनेजराक दाखयलें थंय. आनी त्या मॅनेजर सांगलें येस तुगे पयशे आयल्या म्हणून. तुजे पयशे आयल्यात जे तुका प्रायम मिनिस्टर धाडल्यात ते. ती बायल कितली इमानदारी पळयात. ती परत तेतूंतले थोडे पयशे काडले, परत सगळ्या बाजारात आयली, मोटरसायकल केली आनी त्या ऑफिसराक परत सांगपाक गेली तुका देव बरें करूं म्हणून ते म्हगेले पयशे नरेंद्र मोदी धाडिल्ले म्हाका मेळ्ळे अशें म्हणून. लक्षात घेयात, हो अभिमान आणि स्वाभिमान जो आसा पळय न्ही तो गरीबातल्या गरीब मनशाक दिवपाचें काम नरेंद्र मोदी केल्या कोट्यावधी लोकांक. लक्षात घेयात, आमच्या तमाम गोंयांत ज्यो भयणी आसात त्या भयणींच्या अकाउंटाचे ग्रांट आधार ह्या निमित्तान 1,500 रुपयाचे येवपाचें काम केल्लें आसा. आमकां केन्ना केन्ना दिसता ते 1,500 म्हटल्यार कितें सामकी बारीक रक्कम. आनी म्हूण आतां कोण तरी बँकाचे मेळ्ळ्यात ती म्हणटा की 5,000 अशें म्हणटा. केन्ना केन्ना एखादी आमगेली भयणी आसात बुल्ल आसात, पूण 1,500 जो येता तो फाटल्या कित्येक वर्सां येयत आसा. लक्षात घ्या. आणि जेन्ना एखादी 2 महिने आयले ना जर जायत बँकेच्या पासबुकाची कॉपी घेवन ती भयण येवन म्हणटा भाऊ म्हगेले पयशे येवनात. तेन्ना तिचे चेहऱ्यावयले हावभाव जे आसात पळय न्ही, तिची भावना आसा पळय न्ही, तिचे विचार जे आसा पळय न्ही ते आयकतरी लक्षात येता की ते 1,500 म्हत्व कितलें आसा म्हणटा ते. कितले अडचणीच्या वेळार कितल्या कुटुंबाक ते 1,500 रुपया हो पावता हे केन्ना लक्षात येता. दोस्तानो, आमी लक्षात घेवपाक जाय ही थोडीशी बाबतीत फुलाची पाकळी ह्या भावनेक जी आमचे कडेन समृद्धी येवपाक पळयता ती जवळजवळ 2 लाख कुटुंबां भितर मेळटा. ते मागीर जाणटेल्याचे 2,000 आसूये किंवा बायलांचे 1,500 आसूये. लाडली लक्ष्मीच्या निमित्तान 1 लाख रुपया 18 वर्सां जाली चुकून एखादी कोण तरी उरता की आपले चलये संबंधी अर्ज भरपाचें काम चुकून उरता. म्हणजे गेले तर पूर्ण वर्स शिरोड्या मतदारसंघात अशी 4च चली किंवा 4 कुटुंबां आयली. भाऊ 18 वर्स जावन गेले, 19 वर्स लागू जावन गेले, आपल्यान फॉर्म भरली ना. 4च भुरगीं नाल्यार तमाम सगळी जितली भुरगीं चली भुरगीं आशिल्लीं ती मागीर शिकू न शिकू कॉलेज करूं किंवा कामाक आसूं हे सगळ्या भुरग्यांनी लाडली लक्ष्मीचो 1 लाखाचो फायदो घेतलो. आणि तुमकां बरेच जाणांक खबर आसपाचें ना. आनी म्हणून मुजरत मी शिर्डेच्यान जवळजवळ 80-90 किलोमीटर प्रवास करून हांव पेडण्या गेलो. न्ही फक्त मतांच मागपाक. लक्षात घ्या, न्ही फक्त मतांच मागपाक. आणि ह्याय मिटिंगांचो सहभागी जाला ते तुमकां 2 ह्या सरकाराच्यो स्किमी खबर नात. तुमकां 1-2 नवीन स्किमी फाटल्या 2 महिन्यात 3 महिने आयल्यात हाची जाणीव ना आनी म्हणून ही जाणीव दिवपाक तांकां सांगिल्लें आसा. आनी तातूंतली एक जी आसा ती अटल आसरा ओबीसी. अटल आसरा ओबीसी ज्या माध्यमांतल्यान सगळ्या प्रकारच्या लोकांक न्ही फक्त भंडारी लोक, न्ही फक्त खारवी लोक, न्ही फक्त जाल्यार मडवाळ लोक किंवा मेस्त लोक अक्रॉस द सोसायटी कोणी जो गरीब आसा ज्याचे उत्पन्न 3 लाखा सकल आसा ताच्या घराच्या दुरुस्ती खातीर फॉर्म भरपा जाता आणि थंय 1.5 लाख रुपया मेळटा ज्याची परत दिवपाचे ना. हांवें टार्गेट दवरलें म्हज्या इलेक्शनाच्या निमित्तान. म्हणजे शिरोडा मतदारसंघात 1,000 लोकांचे अर्ज भरपाक जाय जेणे करून तांचो नंबर सरकारी डिपार्टमेंटा पयलीं लागपाचो. इलेक्शन जायना फुडें मुखार 6 महिने 8 महिने 10 महिन्यात त्या लोकां कडेन पयशे येवपाक जाय घराच्या दुरुस्ती खातीर. अन्न वस्त्र निवारा म्हटलें म्हणून जायना. अन्ना खातीर जी तजवीज आसा ती नरेंद्र मोदीन केली. फाटल्या जवळजवळ 2 वर्सां 24 महिने नरेंद्र मोदी हे सोसायटींतल्यान तांदळातर्फे सामक्या गरीबातल्या गरीब मनशाची कुयदाद आनी काळजी घेतात. बाबा आमचे प्रमोद सावंत येवनात एखादी
तर ताणी निवारा संबंधी अडचण आसा पळय न्ही ही अडचण पयस करपाक परत याद धरात अटल आसरा ओबीसी आणि ताका भितर एक ल्हानशे शब्द लायिल्लो आसा EWS इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS प्रत्येक नागरिक प्रत्येक कुटुंब ज्याचे उत्पन्न 3 लाखा सकल आसा ताचो फायदो घेवंक शकता आणि निमाणें सांगता सोपयता खूप जाणां खबर आसपाचें ना आमचे प्रमोद सावंत जे आसात हांचे मुखार जेन्ना नजरेक हाडून दिले की शिक्षणा संबंधी गरीब कुटुंबातली भुरगीं ही उच्च शिक्षण घेवंक शकनात टेक्निकल एज्युकेशन घेवंक शकनात कारण 4 लाख रुपया फी फारीक करची पडटा 4 वर्सांक तुमकां आमकां सगळ्यात लागलेली स्कीम खबर आसा पूण भुरग्यां खातीर चड करून टेक्निकल एज्युकेशना खातीर 4 लाख रुपयाचे प्रोविजन आसा हे आमकां खबर ना एखादी तुमचो भुरगो चलो किंवा चली हे बरें उच्च शिक्षण घेवपा खातीर 12वी सायन्स केले नंतर जर टेक्निकल शिकपाक गेले जर जायत ताका पयल्या वर्साक 1 लाख दुसऱ्या वर्साक 2 लाख तिसऱ्या वर्साक 3 लाख आणि चौथ्या वर्साक 4 लाख म्हणून आमच्या प्रमोद सावंतान जवळजवळ 6,000 भुरग्यांक जे टेक्निकल शिकतात फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर आणि फोर्थ इयर अशे 50 कोटी रुपये दिवपाची तजवीज केल्ली आसा बघा भाव भयणांनो म्हजी उतरां सोंपयता आसतना आमकां ही मुखाल्ली 5 वर्सां आसात ती रस्ते मागपाचे न्ही आमकां मुखाल्ली 5 वर्सां आसात ती आमकां बरी लायट दी म्हणपाचें न्ही तुम्ही आमी सगळ्यांनी ठरकपणान बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हणून ताका जैतवंत करपाचे भारतीय जनता पक्षात जैतवंत करपाचे आणि आमच्या घरातली समृद्धी ती म्हणजे आरोग्याच्या माध्यमांतल्यान शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान आमकां कशी मेळटली हे आमी पळोवचें पडटलें ह्या शुभ समयी तुमकां सगळ्याक मनापासून बरें आयुश्य आनी बरें आरोग्य मेळुया अशें मागता आणि त्याच बरोबर तुमच्या घरात सगळ्यांची समृद्धी येऊये अशें मागता ह्या रातच्या वेळाचेर आणि म्हजी चित्र सोंपयता सगळ्या तुमकां मनापासून दंडवत म्हणून एक ल्हानशी स्लोगन बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की पत्री वयली वचपाक जाय आशिल्लें हाचो आवाज येवपाक जाय वन्स अगेन बोलो भारत माता की भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा सगळ्यात नतमस्तक धन्यवाद श्रीपाद भाऊ आणि यानंतर मी विनंती करतो इथं उपस्थित असलेले बेळगावचे माजी आमदार सन्माननीय श्री पाटील सावंत यांना की त्यांनी तुमच्या समोर आपले विचार व्यक्त करावेत बोलो भारत माता की व्यासपीठावर उपस्थित आमदार सुभाष शिरोडकर साहेब निळकंठ हळणकरजी आमदार सोपटे व्यासपीठावर उपस्थित असलेली सर्व मान्यवर मंडळी उपस्थित बंधू भगिनी पत्रकार मित्रांनो कदाचित आमच्या पत्रकार बांधवांनाही प्रश्न पडला असेल तुम्हालाही प्रश्न पडला असेल हा बेळगावचा माणूस इथे येऊन काय भाषण देणार आहे गोव्याचे लोक बोलणं गोव्याच्या विषयावरती चर्चा करणं निवडणुकीच्या माध्यमातून सगळ्या गोष्टी तुमच्या समोर मांडणं हे इथल्या लोकांना स्थानिक लोकांना शकी आहे आणि त्यांना ते ठीकही आहे पण मी या ठिकाणी आलो बेळगावहून मुद्दाम एक भारतीय जनता पार्टीचा सामान्य कार्यकर्ता या नात्यानं या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून यावेत ही प्रामाणिक इच्छा घेऊन मी तुमच्यापर्यंत आलोय पण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनाच का निवडून द्यायचं त्यांनाच का आमदार बनवायचं ही निवडणूक फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांना निवडून देण्यासाठी अशी कुठे आहे काँग्रेसचे उमेदवार आहेत मगोपाचे आहेत तृणमूल काँग्रेसचे आहेत आपचे आहेत सगळे लोक निवडणुकीमध्ये आहेत आम्हाला भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारालाच का निवडून द्यायचं साधा सोपा सरळ प्रश्न आहे आणि याचं प्रश्न त्याचं उत्तरही खूप सोपं आहे एकीकडे नरेंद्र मोदी सारखा पंतप्रधान जो 24 तासामध्ये 11 तास या देशासाठी काम करतोय बायका नाही पोरं नाही घर नाही संसार नाही हे भारत देशच माझा संसार हे भारत देशाची जनताच माझा परिवार अशी भावना मनामध्ये ठेवून काम करणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या रूपात आम्हाला मिळालाय आणि दुसरीकडे इतर पक्षाचे लोक मात्र काम करत असताना परिवारवादी पक्ष आम्ही भरपूर बघतो त्यांचे बायका पोरं घर दार संसार यामध्येच उलझून असतात पण नरेंद्र मोदी सारखा एक स्वच्छ प्रतिमेचा
13.5 वर्ष गुजरातचा मुख्यमंत्री, 7 वर्ष देशाचे पंतप्रधान, 20 वर्षात एक भ्रष्टाचाराचा आरोप ज्या व्यक्तीवर कुणी करू शकला नाही तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. याचा अभिमान आम्हाला वाटला असायलाच पाहिजे. ज्याची आई दुसऱ्यांच्या घरी भांडी घासत होती, ज्याचे वडील रेल्वे स्टेशनवर चहा विकत होते, असा एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेले नरेंद्र मोदी, ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा म्हणून सांगणारा नरेंद्र मोदी, सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना बरोबर घेऊन जाणारा एक पंतप्रधान. 500 वर्ष या देशाच्या जनतेनं अयोध्येमध्ये राम मंदिर बनावं म्हणून स्वप्न मुराशी बाळगून जगत होते. कुणाला माहित नव्हतं की राम मंदिर बनेल की नाही. भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांची तर चेष्टा करायचे लोक, राम मंदिर बनेगा लेकिन कब बनेगा, तारीख तो बताओ, अशा प्रकारची चेष्टा करायचे. पण नरेंद्र मोदींनी मुसलमान बांधवांना विश्वासात घेऊन सुप्रीम कोर्टचा निर्णयाचा आधार घेऊन आज राम मंदिर बनतंय. या भारत देशामध्ये राम मंदिर बनण्याचं स्वप्न अनेक लोकांनी बघितलं होतं. ते राम मंदिर पूर्णत्वाला न्यायचं काम आज नरेंद्र मोदी करायला लागलेत. याचा अभिमान आम्हाला वाटायला पाहिजे. आम्ही इथं सगळेजण बसलोय, तुम्ही हॉलमध्ये बसला, आम्ही सगळेजण भाषण द्यायला लागलोय. कधी विचार केलाय का आम्ही इथे एवढं सुरक्षित कशामुळे आहे? आमचं रक्षण करण्यासाठी आमच्या घरातले, आमच्या देशातले अनेक लोक भारत देशाच्या सीमेवरती या देशाचं रक्षण करण्यासाठी छातीवर गोळ्या घ्यायला उभा आहेत. पाकिस्तान सारखा आतंकवादी देश जो अनेक सैनिकांच्यावर हल्ले करतो, आमच्या भारतावरती हल्ले करतो आणि आम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानाला नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हायच्या अगोदर अनेक आतंकवादी घटना घडायच्या. पण नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर आतंकवादी घटना घडायच्या कमी झाल्यात. कारण नरेंद्र मोदीने सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानला सांगितलं, 4 मारला तर 40 मारणार, तुझ्या घरात घुसून मारणार, तुला संपवणार. अशा प्रकारचं आव्हान करणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या रूपात बघायला लागलोय. अगोदर देश सुरक्षित पाहिजे हो, मग धर्मही सुरक्षित राहील, संस्कृती सुरक्षित राहील, आम्ही सगळे सुरक्षित राहू. आम्ही कुठल्या जातीचे आहोत हे महत्वाचं नाही, आम्ही भारतीय आहोत हे महत्वाचं आहे. आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करणारा कार्यकर्ता हा भारत देशाचा स्वाभिमान आहे. भारत देशाचे देशभक्त म्हणून या पक्षात काम करणारे लोक आहेत. मला येताना एक जण बोलले की तृणमूल काँग्रेस पक्ष इथं आलेला आहे गोव्यामध्ये. तृणमूल काँग्रेस पक्ष ममता बॅनर्जीचा जो वेस्ट बंगालमध्ये आहे त्याच्यानंतर गोव्यामध्ये एंट्री करण्याचा प्रयत्न करालेत. मी तुम्हाला इतकंच सांगेन, ममता बॅनर्जीचं दुसरं नाव हिटलरची सख्खी बहीण. ही बाई खतरनाक आहे. तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो, मी बेळगावात असतो, मी कर्नाटकात आहे, मी गोव्यात येऊन राहणार नाही. गोव्यामध्ये काय घडतं त्याचा मला फारसा परिणाम होणार नाही. पण एक भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता नात्यानं तुम्हाला हात जोडून विनंती करायला आलोय. अहो, निवडणुका होतात, अनेक लोक निवडणुका लढवतात, कोण जिंकतो कोण हारतो हे निवडणुकीमध्ये घडणाऱ्या जनतेच्या आशीर्वादावरती निर्णय होत असतात. पण निवडणूक संपल्यानंतर आम्ही परत आमच्या कामाला लागतो. पण तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष ममता बॅनर्जीचा वेस्ट बंगालमध्ये निवडणूक संपल्यानंतर सुद्धा जे लोक तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात काम करतात त्यांचा खून करण्याचं काम पाप करणारी बाई म्हणजे ममता बॅनर्जी, हे तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि ती बाई जर गोव्यात आली तर गोव्याच्या शांततेला सुरुंग लागणार आहे, याचं भान तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि मला सांगितलं गेलं येताना बोलताना सांगत होते की भारतीय जनता पार्टीचा एक कार्यकर्ता फॉरवर्ड ब्लॉक मध्ये जातो, फॉरवर्ड ब्लॉक मधनं तृणमूल काँग्रेसमध्ये आता गेलेत. म्हणजे हे स्थलांतर करण्याची प्रक्रिया यांची चालू आहे. सत्तेसाठी कुठेही जावा, मला सत्ता मिळाली तर पुरं, अशा प्रकारची भावना ठेवून काम करणारे लोक आपण समाजात बघतो. पण भारतीय जनता पार्टीमध्ये जर कार्यकर्ता असेल तो देशभक्त कार्यकर्ता असू शकतो, ज्याला भारतीय संस्कृतीबद्दल अभिमान असू शकतो. तू कुठल्याही जातीचा अस बाबा, आपण एकत्र मिळून हे देशाची संस्कृती घडवूया. देशाचा इतिहास, देशाची संस्कृती, देशाचा धर्म काय सांगतो याचं भान ठेवून काम करण्याची परंपरा बाळगणारा पक्ष म्हणून नरेंद्र मोदीकडे देशाचा पंतप्रधान या नात्यानं आम्ही सगळीजण बघायला लागलो. भ्रष्टाचाराचा एक आरोप नाही या माणसावर, कुठलंही वाईट काम केला नाही, करणार नाही. आम्ही गोव्याला भरपूर लोक बेळगावून येतो, तुम्ही तो कोणी थोडस वाईट समजू नका. बेळगावून येतो, गोव्याला येतात ना, मारायलाच येतात. जास्तीत जास्त येणारे हेच मारायला येतात. पण माझ्या देशाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवरात्रीच्या काळात अमेरिका सारख्या देशात जातो, सरबत पिऊन राहतो,
पण उपवास मोडत नाही. ही धर्म संस्कृती टिकवणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या रूपात आम्हाला लाभलाय. याचं भान आम्हाला ठेवायला पाहिजे. पंतप्रधान कसा असावा, या देशाची धर्म संस्कृती टिकवणारा, एक गंगा नदी स्वच्छ करणाऱ्या एखाद्या सामान्य कार्यकर्त्याचं पाय धुणारा पंतप्रधान मी तरी कधी बघितलं नाही. परवा एका सामान्य कर्मचाऱ्यांच्या बरोबर भोजन घेणारा पंतप्रधान मी तरी कधी बघितलं नाही. लोकसभेला देवालय म्हणून पंतप्रधान झाल्यानंतर डोकं टिकून आत जाणारा पंतप्रधान मी तरी याच्या अगोदर कधी बघितलं नाही. मी काँग्रेसचा एक पंतप्रधान बघितलं होतं मनमोहन सिंगच्या रूपामध्ये. पंतप्रधान झाल्यानंतर हजेरी द्यायला इटलीच्या दरबारात सोनिया गांधीच्या घरी गेले होते. पण माझा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर गंगा पूजा करायला गेला होता. हा फरक आहे आमच्या पार्टीच्या नेत्यामध्ये आणि काँग्रेस पक्ष किंवा इतर पक्षाच्या नेत्यामध्ये. याचं भान आम्ही, हे मत कुणाला द्यायचं हे निर्णय तुमचा आहे. तुम्ही ठरवायचं मत कुणाला द्यायचं. मत नरेंद्र मोदींना एकमताचा अधिकार, सुभाष शिरोडकर साहेबांना सुद्धा एकमताचा अधिकार, निळकंठ साहेबांना सुद्धा एकमताचा अधिकार, मलाही एकमताचा अधिकार, तुम्हालाही एकमताचा अधिकार, सामान्य भीक मागणाऱ्या भिकाऱ्यालाही एकमताचा अधिकार. हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहून ठेवलेली घटना आहे. पण ते मत कुणाला द्यायचं. एकीकडे पैशाचं लालूच कुकर वाटणारे सुद्धा गोव्यात फिरालेत म्हणून सांगायला लागलेत मला. कुकर वाटायला मतासाठी. तशा लोकांना मत द्यायचं का या देशाचं रक्षण करणाऱ्या नरेंद्र मोदीच्या पाठीशी राहायचं, याचा निर्णय तुम्हाला घ्यायचा आहे. मी हिंदू असेल, मी मुसलमान असेल, मी ख्रिश्चन असेल, मी आणि कुठल्याही जाती धर्माचा असेल, मी अगोदर भारतीय आहे. सैनिकांना पाठबळ देणारा, सैनिकांचं रक्षण करणारा, सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानची झोप उडवणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हवा की राहुल गांधी सारखा पंतप्रधान जो 6-6 महिने गायब होतोय, लग्न झालं नाही पण बिचारा कुठं जातोय, हा मोठा प्रश्न आम्हाला सगळ्यांना पडलाय. अशा लोकांना पंतप्रधान करण्यापेक्षा नरेंद्र मोदी सरकार एक सच्चा देशभक्त या देशाचा पंतप्रधान म्हणून काम करतोय. मी हे का बोलायला, मी गोव्याचं स्थानिक मुद्दे बोलू शकत नाही म्हणून मी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता या नात्यानं तुम्हा सगळ्यांच्या पुढे हात जोडून विनंती करायला, तुम्ही निळकंठ आळकरांकडे मत घातलं तर ते मत पोचणार आहे नरेंद्र मोदींना. हे मत तुमचं कुठं दुसरीकडे जाणार नाही. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री व्हायचं असेल, परत देशाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हायचं असेल, परत देशाची संस्कृती आणि धर्म मजबूत व्हायचा असेल तर तुम्हाला भारतीय जनता पार्टीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. याचं भान आम्ही तुम्ही ठेवून येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये, ही निवडणूक फक्त 5 वर्षांनी येणारी निवडणूक नव्हे तर ही निवडणूक माझ्या देशाची संस्कृती टिकवणारी निवडणूक. मला इतकं मुद्दाम या ठिकाणी सांगायचं आहे, गोव्यामध्ये 450 वर्ष पोर्तुगीजांनी राज केलं. त्या पोर्तुगीजांना बाहेर काढेपर्यंत अनेक लोकांनी प्राण दिले या गोव्यामध्ये. अनेक लोकांनी प्राणाची आहुती दिली, त्यावेळी गोवा स्वतंत्र झाला. आता परत तृणमूल काँग्रेस आणून गोव्याला परत गुलामगिरीत घालू नका, ही तुम्हाला हात जोडून विनंती करायला आलं. तुमचं मत खूप लाख मोलाचं आहे, खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे हे मत कुणाला द्यायचं याचा विचार करून तुम्ही मत दिलं पाहिजे. भारतीय जनता पार्टीला मत म्हणजे देशाच्या रक्षणाला मत, भारतीय जनता पार्टीला मत म्हणजे धर्म आणि संस्कृती टिकवणारे नरेंद्र मोदीला मत, भारतीय जनता पार्टीला मत म्हणजे आमच्या भारतीय संस्कृती टिकवण्याची परंपरा जोपासणाऱ्या या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याला मत. याचं भान ठेवून प्रमोद सावंत सारखा एक तरुण मुख्यमंत्री तुम्ही गोव्यामध्ये बघताय, जो रात्र दिवस या गोव्याच्या विकासासाठी काम करायला लागलाय. 10 वर्ष विकासाची, पुढली 5 वर्ष समृद्धीची स्वप्न मनामध्ये बाळगून हा एक कार्यकर्ता तुमच्या पुढे येतो आणि निळकंठ आळवकरांना मत म्हणजे प्रमोद सावंतांचा हात बळकट करण्याचं मत तुम्ही देणार आहात. त्यामुळे ही येणारी निवडणूक फार महत्वाची आहे. कोण काय येईल, कोण काय सांगेल, तुमच्या कानात खुसफुस करतील आणि काय काय बरंच सांगतील, तिकडे दुर्लक्ष करा. आमच्या देशाचं भवितव्य, देशाची संस्कृती, देशाचा विकास जर करायचा असेल, सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना बरोबर घेऊन जाणारं काम करणाऱ्या पक्षाच्या जर पाठीशी राहायचं असेल तर ही निवडणूक निळकंठ आळवकरांची नाही तर ही निवडणूक तुमची आणि आमची आहे. आम्हा सगळ्यांना मिळून या निवडणुकीमध्ये निळकंठ आळवकरांना विधानसभेत पाठवायचं हे स्वप्न उराशी बाळगून तुम्ही सगळ्यांनी येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये निळकंठ आळवकरांना निवडून द्यायचे हात जोडून तुम्हाला विनंती करतोय. मी या ठिकाणी एकच गोष्ट सांगून माझे विचार थांबवतो. मी बेळगावहून आलोय, एक भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता या नात्यानं. माझी एवढीच इच्छा आहे, ज्या पक्षानं मी सुद्धा 10 वर्ष आमदार म्हणून तिथं काम करत होतो, आमदार म्हणून काम करत असताना त्या पक्षानं माझ्यावर ठेवलेला विश्वास, मला दिलेलं तिकीट,
मला पक्षाने आमदार होण्याची दिलेली संधी, त्या पक्षाचं कर्ज फेडावं, ऋण फेडावं म्हणून मी इथं आलोय. आणि त्याच्या बदल्यात माझी एवढीच इच्छा आहे, संजय पाटील सारखा एक सामान्य कार्यकर्ता बेळगावतून येतोय, निळकंठ हाळवणकरांना मत घाला म्हणून हात जोडून विनंती करतोय. त्याच्या मागे एवढीच भावना आहे. माझ्यासारखे लाखो मेले तरी चालतील, पण लाखाचा पोशिंदा नरेंद्र मोदी सारखा या पंतप्रधान या देशाचं नेतृत्व करायला पाहिजे. त्यामुळे मी 100 वेळा तुम्हाला हात जोडून विनंती करायला तयार आहे, पाय टिकून नमस्कार करून तुमच्या पुढे मताची भीक मागायला तयार आहे की निळकंठ हाळवणकरांना एक मत द्या आणि नरेंद्र मोदींचा हात बळकट करा, प्रमोद सावंतांना मुख्यमंत्री करा. एवढीच प्रार्थना करून मी माझे विचार थांबवतो. धन्यवाद. धन्यवाद श्री पाटील साहेब. आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रभात सावंत यांचे थोड्याच वेळा भितर हांगार आगमन जातले. तसेच आमचे प्रदेश अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडे हांगार उपस्थित रावतले. त्याच्या पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता गोंय प्रदेश महिला मोर्चाचे उपाध्यक्ष आणि पार्टीचे स्पोक्स पर्सन सर कुंभार चोडणकर हांकां की तांच्यांनी तुमच्या समोर 2 शब्द उलोवचे. नमस्कार. सगळ्यांक विनंती आसा, मातशे बसून घेयात न्ही. म्हाका खबर आसा की खूब वेळ जालो तुमी हांगा बसलेले आसात. सगळ्यांक घरा वचपाची घाई जाल्ली आसा, पण म्हाका दिसता की तुमचे आमदार बाब निळकंठ हाळवणकराच्या प्रेमा पोटी आज तुमी हांगासर आयिल्ले आसात. आनी आमचे सीएम थोड्याच वेळान पावतले. सीएम आयल्या नंतर जर सीएमाक दिसले की बाबा हांगासर काही खुर्च्यो खाली आसा जाल्यार ताका कितें जातलें हें तुमी चिंतपाक जाय. आनी म्हणून कृपया सगळ्यांक विनंती करता की प्लीज मातशी सगळीं जाणां आपापल्या जाग्याचेर बसून रावात. खबर आसा की तुमकां सगळ्यांक वेळ जाल्लो आसा. आयच्या या थिवी मतदारसंघाच्या सभेकूच म्हणटा हांव, व्यासपीठार उपस्थित तुमचे लाडके आमदार बाब निळकंठ हाळवणकर, शिरोडा मतदारसंघाचे आमदार बाब सुभाष शिरोडकर, हांगासर आयिल्ले बेळगांवचे आमदार, तशेंच व्यासपीठार उपस्थित सगळे मान्यवर, हांगा उपस्थित आमचे पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, मोठ्या संख्येन उपस्थित आमच्यो महिला भयणी तशेंच भावांनो, सगळ्यान पयलीं तुमकां सगळ्यांक नवीन वर्ष 2022च्यो हांव शुभेच्छा दिता. आनी भारतीय जनता पार्टीचे 2022 सालान 22+ ही जी आमची घोशणा आसात, ह्या घोशणांक पुरे करपा खातीर ह्या थिवी मतदारसंघांसून त्या 2022+आन थिवी मतदारसंघाचो आमदार आसतलो अशी अपेक्षा करता. आनी तुमच्या हजेरीन डेफिनेटली 2022 सालान थिवी मतदारसंघाचो आमदार विधानसभेर वतलो भारतीय जनता पार्टीचो म्हणून. आयज आमी पळयता की थिवी मतदारसंघाचो आमदार खूब लोकांनी हांगासर तांच्या बद्दल उलोवप केले. बाब निळकंठ हाळवणकर एक सामान्य कार्यकर्तो, म्हणजे सामान्य व्यक्ती आमी म्हणया, तुमच्या आमच्या भाशेन एक सामान्य व्यक्ती. म्हाका खबर आसा की ते कोलवा गांवचे सरपंच असले. म्हाका दिसता तेन्ना हांवूय पेनोदा फ्रांस पंचायतीची सरपंच असली. आनी म्हणून जेन्ना एक व्यक्ती सरपंच पंच म्हणून काम करता तेन्ना ताका काही गांवच्यो गोश्टी खबर आसता, सामान्य जनतेचे प्रॉब्लेम खबर आसता. आनी हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर म्हाका दिसता ती व्यक्ती वावुरता. आनी आमी निळकंठ हाळवणकराक तशेंच पळयता की तो आमदार जालो तरी सुद्दां तेजी वागणूक चेंज जावंक ना. आमी पळयता की आतां काही लोक सरपंच जाले किंवा पंच पासून जर जाले जाल्यार तेंची बॉडी लँग्वेज रोखडी चेंज जाता. म्हणजे आमच्या पेक्षा मोठे आनी कोण ना अशें थोड्या लोकांक दिसता, पण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याक अशें दिसना. आमी पळयता की आयज गोंयान इलेक्शन जालेच. आतां 2000 आतां केन्नाय इलेक्शन डिक्लेअर जातले, पण आमी पळयता की हांगासरले इलेक्शन जे आसात हांगासर हांगा मोठ्या संख्येन आमच्यो महिला भगिनी बसलेल्यो आसात. आनी म्हणून एकूच सांगपाचें दिसता की गोंयचें इलेक्शन हे खंयतर तरी महिलांक केंद्रीत करून इलेक्शन हे फुडें व्हरपाचो काही पक्ष प्रयत्न करता. काही पक्ष म्हणटा आसतना बंगालाक साकून आयिल्लो पक्ष, दिल्लीक साकून आयिल्लो पक्ष, हे वारे घेवन जे आयिल्ले आसा हे पक्ष गोंयच्या महिलांक केंद्रीत करून हे इलेक्शन जिखपा खातीर सारखे म्हणजे तांची हे चल्लेले आसात. पण हांगासर बसलेल्या महिलांक म्हाका सांगनशें दिसता की हांगासरल्यो महिला ह्यो आसा ह्यो भारतीय जनता पार्टीक वळखून आसा. हांगासरल्या प्रत्येक महिलाक भारतीय जनता पार्टीन कितें नाल्यार कितें दिल्ले आसात.
जशें की हांगासर उल्लेख जाल्लो आसा 18 वर्सां वयल्या चलयांक आमी लाडली लक्ष्मी दिल्ले आसात. त्याच्या वयर घरच्या जे गृहिणी आसात तांकां आमी गृह आधार दिल्ले आसात. जाणट्यांक आमी दयानंद सुरक्षीत सामाजीक सुरक्षा योजना दिल्ली आसात. ममता योजना आसात. मागीर आमी जाल्ल्या जन्माक हे सुकन्या समृद्धी योजना दिल्ली आसात. अशे वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आसात ज्यो रिलेटेड टू महिला आसा ह्यो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टीन दिल्ले आसात. आनी म्हणून खंयच्या तरी भायल्या पक्षान येवन आज हांगासर एक वेगवेगळ्यो योजना काडटा. कितें ती एक गृहलक्ष्मी हेचेर कितें तरी 5,000 कितें तरी खंय दिवपाचे आसात. जे गृह आधार आमचो तेजो ग्रह काडले आनी लाडली लक्ष्मीची लक्ष्मी काडली आनी ग्रह लक्ष्मी ही कितें तरी योजना काडून कितें तरी बायलांक कार्डां वांटपाचो जो कार्यक्रम चल्लेलो आसा हो फक्त एक देखावो आसा. तुम्ही सगळ्यांनी चिंतूंक जाय की हांगासर तो पक्ष केन्नाच निवडून येवपाक शकना. हांगासर तांचो एक आमदार सुद्दां निवडून येवंक शकना. तेन्ना कसल्योय जरी घोशणा केल्यो जाल्यार कांयच फरक पडना. आनी म्हणून जेन्ना घोशणा करता तेन्ना घोशणा ह्यो चिंतून करपाच्यो आसता. 5,000 जेन्ना तुम्ही महिलांक दिता म्हणटा थंय गव्हर्मेंट आसा पश्चिम बंगालाक गव्हर्मेंट जे आसा ह्या थंयसरल्यो बायलो बाबड्यो त्रास काडटा. तांकां 500 रुपया थंय मेळना आनी हांगासर 5,000 बायलांक दिता हे खंयच्या आधाराचेर. हे आमी सगळ्या महिलांनी विचार करचो पडटलो की हे आमची फसवणूक चल्लेली आसात आनी हितून आमी फसोवन घेवंक जायना. कित्याक भारतीय जनता पार्टी ही प्रामुख्यान जेन्ना पासून पयली सत्तेर आयली जाल्यार म्हाका दिसता की आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जेन्ना 2002 सत्तेर आयले जाल्यार सगळ्यान पयली तेंच्यांनी विचार केल्लो आसा तो हांगासरल्या जाणट्या मनशांचो, हांगासरल्या विधवांचो. आनी तेन्ना जी स्कीम दयानंद निराधार योजना, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना ही जी योजना सुरू केल्ली असली ती आमच्या आदल्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान. तुमकां याद आसतली की 2012 जेन्ना ते आमचे विजयरथ आमचे सभा घेताले तेन्ना तांच्यांनी सांगलेले की आपूण गोंयचे बायलां खातीर गृह आधार सुरू करतालो. म्हणजे त्या योजनेक तेन्ना एक्चुअली नांव दिवन आसलें कितें आसतली ती, पूण ताणें सांगलेलें की आपूण गोंयच्या भयणी खातीर कितें तरी करतलो, गोंयच्या भुरग्यां खातीर कितें तरी करतलो. आनी सगळ्यान पयलीं जेन्ना 2012 भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आयली जाल्यार ते सगळ्यान पयलीं कितें केलें जाल्यार लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार योजना ही भयणी पर्यंत पावोवपाचें काम आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्लें तेन्नाच्या. तेच्या नंतर परत आमचे 2017 आमचे सरकार आयले. तुमकां खबर आसा की 2017 जरी आमचे सरकार आयले तरी सुद्दां आमकां जाय तशी मेजॉरिटी नासल्या कारणान खंय तरी तडजोडीचें तें सरकार आसलें. ती तडजोड करून सरकार केल्ले असले आनी तरी सुद्दां ते 2017 ते आता 2022 हे 5 वर्साचे जे सरकार असले हितून आमच्या भारतीय जनता पार्टीक म्हणजे एक मातशे खुबशे त्रासाची कशी ही 5 वर्सां आमची गेल्ली आसात. पहिले आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर तुमकां खबर आसात की त्यांच्या आजारामुळे निधन झाले. त्याच्यानंतर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाले आणि अवघ्या काही दिवसांत ही कोविड महामारी गोंयानूच न्हय देशान सबंद जगाचेर हे कोविड महामारीन आमचे कोविड महामारी जाल्यान सगळे जग ठप्प जाल्ल्या भशेन जाले आनी सगळे काम धंदे बंद झाले. प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, नीलकंठ भाई तुम आगे बढ़ो, नीलकंठ भाई तुम आगे बढ़ो, सदानंद काळे तुम आगे बढ़ो. भारतीय जनता पार्टी प्रमोद सावंत जी तुम आगे बढ़ो, प्रमोद सावंत जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. गोवा का नेता कैसा हो, प्रमोद सावंत जैसा हो. भारतीय जनता पार्टी का ठीक का नेता कैसा हो, ठीक का नेता कैसा हो.
आता आमच्या भितर आमचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आमचे प्रदेश अध्यक्ष श्री सवानी शेठ तानावडे आमचे आगमन जाल्ले आसा. हांव समस्त टिवीकारांच्या वतीन त्यांच्या हांगा स्वागत करता आणि मागच्या सगळ्यां कडेन मोठ्यान ताळयो वाजोवन त्यांच्या हांगा स्वागत करचें. तसेच हांव रिक्वेस्ट करता सलोनी पेडणेकर हांकां की तांच्यांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां फुलां भेटोवन त्यांचे स्वागत करचें. तसेच आमचे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद शेठ तानावडे हांचे तांकां फुलां भेटोवन स्वागत करचें अशी हांव विनंती करता. आमचे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सदानंद शेठ तानावडे तसेच आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगासर आयिल्ले आसात. त्यांच्या मदीं आनी तुमच्या मदीं हांव चड वेळ घेयना रावना. माझे हे भाशण सोंपच्या पयलीं एकूच विनंती करता की गेल्या काही दिवसां पयलीं तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की हांगासरली देवी शांतादुर्गा देवी म्हाका खबर आसात. हांगासरल्याच व्यक्तीन शांतादुर्गा ही शांत आसा म्हणून खंयसर तरी आमकां बंगालची दुर्गा जाय हाचो उल्लेख केल्लो आणि त्या उल्लेखाच्या संदर्भात म्हाका सांगपाचें दिसता की शांतादुर्गा जरी शांत असली तरी शांत रावन ती सगळ्यांचेर नजर दवरपाचें काम करता. पूण तीच शांतादुर्गेक जर दिसलें की हे खंयसर तरी वायट जाता जाल्यार ही शांतादुर्गा दुर्गा जाता, काली माता जाता. आणि हांगासर ज्यो बसलेल्यो सगळ्यो आमच्यो महिला आसा ह्यो शांतादुर्गा आसा, काली माता आसा आणि दुर्गा आसा हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि म्हणून आमच्या शांतादुर्गेचो अपमान करणाऱ्यांक आमी माफ करपाक जायना. आमी सगळ्यांनी दुर्गेचें रूप धारण करून हांगासर जे काही म्हणजे सो दुर्गा येवपाक सोदता हेंचो नाश करपाचें काम आमी करपाक जाय. आणि म्हणून मोठ्या संख्येन आयज हांगासर तुमी आयिल्ले आसात. आमचो उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचो बाब निळकंठ वाळूंकर एका जास्तीत जास्त मतांनी तुम्ही निवडून दिवपाचें काम करपाक जाय. आमच्या मुख्यमंत्र्याचे हात बळकट करपा खातीर 2022 सालान 22+ आमदार गोंयांतसून निवडून दिवपाक जाय आणि त्याच्या खातीर थिवी मतदारसंघाचो एक आमदार तितून आसपाक जाय आणि आसतलो हितून काय दुबाव ना. माझे 2 शब्द तुम्ही आयकल्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता. धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टीचा नीकन भाई तुम आगे बढ़ो, नीकन भाई तुम आगे बढ़ो. टीवी का नेता कैसा हो? आजच्या कार्यकर्त्याच्या मेळाव्याक व्यासपीठावर बसलेले आमचे लाडके गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पक्षाचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडे, ती मतदारसंघाचे प्रभारी रुपेश कामत, भारतीय जनता पक्षाचे स्पोक्सपर्सन मॅडम कुंता जोडणकर, पक्षाचे सेक्रेटरी सपना मापारी, उत्तर जिल्हा पंचायतीचे उपाध्यक्ष दीक्षा कांदोळकर, मंडळाचे अध्यक्ष श्री विश्वनाथ कलप, बाकीच्या मंडळाचे पदाधिकारी, 3 मतदारसंघाचे सरपंच, उपसरपंच, पंचायत मेंबर, माजी जिल्हा मेंबर, माजी सरपंच, तुम्ही प्रेमा भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, माझे बरे मागते हितचिंतक प्रेस आणि प्रेमळ भावांनो आणि भयणींनो, पयले सुवातेर
तुमकां सदां देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो उपकारूय आहा. तुम्ही सदांच ज्या ज्या टायमार आमी सभा आसूं किंवा कसलोच प्रोग्राम एक दीस पयलीं आसूं जावं वॉट्सॅपार सांगले जाल्यार मोठ्या संख्येन उबे रावतात, सहकार्य करतात, संघटीत रावन आमी काम करता. जेन्ना मुख्यमंत्री सरकार तुमच्या दारी आमी सुरू केल्लो एकूच दीस पयलीं सांगलें, पण बऱ्या पैकी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हांव सीएमाक सांगूंक सोदतां की जेन्ना काँग्रेसीनसून बीजेपीन येयलो तेन्ना आमी दोनूय बाजूंचे जे कार्यकर्ते आसले ते आज पर्यंत संघटीत रावन सदांच पक्षाचें काम करतात. म्हाका याद ना म्हाजे कडेन आसूं किंवा अध्यक्षा कडेन आसूं किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन केन्नाच कागाळ म्हणून तुमी केल्ली ना. हे तुमचें मोठेपण आनी जे तुमचे उपकार. भावनो भयणीनो, निवडून येयल्या उपरांत खुबशे आमी फाटीं उरले. आनी जेन्ना भारतीय जनता पक्ष जेन्ना हांवें एंट्री केली, पण कांयच टायमान जेन्ना कोवीड जालो, कोवीड व्हायरस सुरू जालो उपरांत 6 म्हयने लॉकडावन जाले. तेज्या उपरांत देड वर्स आनीक तेजो इफेक्ट आसल्या कारणान सरकाराकूय कांय करूंक गावूंक ना. प्रत्येक फॅमिलीन खंय तरी झळ पोचली. आनी ह्या टायमान तुमी सगळ्यांनी म्हाज्या बरोबर तुमचे परीन एकामेकाचे संघटीन आमी भरपूर काम केलां. लॉकडावन मधल्यान आमी फूड ग्रेन्स दिवपाचें काम केलें. कोरोना एफेक्टेड आसलेल्यांक आमी घरा किट्स पावपाचे, वखद दिवपाचें, हें सगळें काम तुमी केलां, जें सगळ्यान व्हडलें काम. तेज्या उपरांत जेन्ना कोरोनाचो पीक जालो तेन्ना आमी व्हॅन दवरली आनी तुमी त्या त्या वाड्यार रावन त्या त्या गांवांत रावन तुमच्या परिचयान खंय खंय ज्या ज्या टायमार तुमची गरज आसली, आमची पक्षाच्या कार्यकर्त्याची गरज आसली, टायम टू टायम पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक आमकां पक्षा कडसून मार्गदर्शन येतालें. तुमी वचून काम करपाक जाय, लोकांक विचारूंक जाय. आमी तेज्या बरोबर खुबश्या लोकांक टेस्ट करपाक जेन्ना पॉझिटिव्ह जाल्या उपरांत तांकां थोडो फार खंय तरी फरक येयल्या उपरांत 108 गाडयोय पावनासल्यो तेन्ना तुमी आमच्यो गाडयो अरेंज केल्यो. तेज्या बरोबर ज्या घरान सगळे कुटुंब जेन्ना कोरोना जाल्ले तांकां जेवण पावपाचें तुमी काम केलां. हें सगळें मोठ्या पैकी काम तुमी केल्लें आहा आनी सदांच तुमी हें काम करपाक आमकां साथ दिली, म्हाका साथ दिली, म्हूण हांव तुमकां काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. म्हाजेर उपकार आसात. म्हाज्या गांव कोलवा गांवांत, ज्या गांवांत 5 फावटी म्हाजो ग्रूप निवडून हाडलो, हांवें लिडरशीप केली आनी तेज्या बरोबरूच सबंद मतदारसंघांत 3 मतदारसंघांत निवडून येयलो, कांय टायमान पडलो. पूण तुमी जी साथ म्हाका दिवंक जाय आसली, जो मॉरल सपोर्ट दिवंक जाय आसलो, म्हाज्या फाटसून रावंक जाय आसलें, हे तुमी ठामपणे रावल्यात. म्हाका कसलीच काळजी ना, म्हाका कसलेच टेन्शन ना. आनी मोठेपणान सांगूंक सोदता की इतकी वर्सां 25-30 वर्सां म्हाज्या राजकारणाच्या कारकिर्दीन म्हाजे कडेन म्हाजो बरो मागतो, म्हाजो कार्यकर्तो, म्हाज्या वांगडा भोंवपी केन्नाच म्हाका दिसता पुलीस कंप्लेन आज पर्यंत जावना. इतकें हांव सांगूंक सोदतां की जितके तुमी हांगा बसलात, साफ मनान अपेक्षा नासतना ठामपणे इतके वर्सां काम केलात. हेज्या पलीकडे हांवें कितें अपेक्षा करप. भावनान भयणीनो, हें सांगता आसतना आमी इतक्या प्रमाणान इतक्या बऱ्या पैकी कामां केलां. कारकिर्दीन ज्या ज्या टायमार आमकां संदी गावली, ज्या ज्या टायमार पाठिंबो गावलो, हे हॉल सुद्दां त्या टायमार इलेक्शनाक प्रॉमिस केली. 6 म्हयन्या भितर आमी ह्या बस स्टँडाक फावंडेशन स्टोन घातलेलो. खुबशीं कामां केली आनी करपाची आहा.
ही करपाची आमी संघटीत कार्यकर्त्यांनी खंय खंय डिसिजन घेतला, खंय खंय काम करपाचें हे पद्दतीन काम केलां. म्हाका चड सगळें उलोवपाचें ना, आमी मुद्दाम अध्यक्षाक आनी मुख्यमंत्र्याक उलोवपाचें आहा. पूण आमी ही संघटना ही संघटीत रावन फुडें काम करपाक जाय. हांव मुख्यमंत्री आनी आमच्या अध्यक्षाक सांगूंक सोदतां, आमी पक्षाचें काम जवळ जवळ 6 म्हयने बऱ्यापैकी मंडळान बाकी आमच्या कार्यकर्त्यांनी बऱ्यापैकी सेटअप आमी ऑलरेडी 6 म्हयने काम करीत आसा. बऱ्यापैकी मिटिंगे आमी घेतात. आतां जेन्ना आमी इलेक्शनाक आतां डिक्लेअर जालें की आमी एग्रेसीव काम करूंक जाय. हे काम करता आसतना खुबशे अपप्रचार आसतले, बोर्डर्सूय आसतले, अफवाय उलयतले. ह्या अफवांक हेका मीठ पाणी ना घालता आमी आदला तुमी जे म्हाजे कार्यकर्ते आहा खूब अनुभव आहा. पक्षाच्या आमच्या बरोबर सगळे आमचे कडेन मार्गदर्शन करपी रुपेश कामत आहा. हे आमी काम बऱ्यापैकी फुडें वयतले. हे करता आसतना जे अफवा जावं मिसलीड करतले, लोकां पर्यंत नाका जाल्ल्यो गोश्टी, जेंचे मन परिवर्तन करपाक दुसरे सायडीन वचपाक प्रयत्न करतले, हे प्रयत्न फोल करपाचें काम आमच्या सगळ्यांचें आहा. आनी हे करता आसतना आमी करून घेतल्या उपरांत निश्चितच ठाम आमकां सगळ्यांक विश्वास आहा की हो मतदारसंघ आमी बीजेपी पक्षाक निवडून हाडटले, तुमी निवडून हाडटले, तुमी काम करतले. आनी फुडें जे आमचे अपेक्षीत खंय आमी ह्या पॅन्डेमिकान नैसर्गिक आपत्तीक डिझास्टराक खंय तो आमी कारण खूब उमेद दिसता, प्राऊडली सांगूंक सोदता की आमचे यंग एंड डायनॅमिक मुख्यमंत्री म्हाज्या भुरगेपणान 30 वर्साच्या कालावधीन खुबशे मुख्यमंत्री पळयले, पूण ते जे आयज काम करतात, हांव सदांच सांगूंक सोदतां की सकाळी 8 ते रातचे 11 हांवें खूब मुख्यमंत्री पळयले की जे टुरार वचपाचे 4 दीस गोंयांत नासताले. हांव नकळत हांवें एकूच पळयलां की जेन्ना आमी जॉयन जाल्ले तेन्ना म्हाका दिसता खंयच्या तरी फंक्शनाक एकदांच ते रशियेक वचून येयल्या, नात जाल्यार गव्हर्मेंट फंक्शनाक रशियेक वचून येयल्या अशें आमी केन्ना पळोवंक ना. ना जाल्यार ते 2 दीस 3 दीस आउट ऑफ स्टेट आसताले. हे आमचे गोंयच्या भाग्य आहा. तेज्या बरोबरूच तेंच्यांनी आपले यंग एनर्जेटीक जी हे आपले ताकद आहा, हुशारी जी आहा, एक म्हाका खबर आहा जेन्ना हांवूय मिनिस्टर आसलो ते एक मिनिस्टर नासतना डायरेक्ट मुख्यमंत्री आनी मुख्यमंत्री असल्या कारणान जेन्ना मिनिस्टर आनी बाकीचे आमदार असता हेंकां कशे ते संघटीत दवरतात, कशे प्रत्येकाक समाधान करतात, हे खरे तेंचे देवान दिल्ले गुण आहा. अशेंच अपेक्षा करूया की तेंच्यांनी गोंय खातीर बरें काम फुडें जातलें म्हणून. आनी आमी 3 मतदारसंघात जास्तीत जास्त मतांनी निवडून हाडून तांकां बरो पाठिंबो दितलो इतकें सांगून तुमकां चड करून महिला वर्गाक जेंच्यांनी जो तिमसांचो टायम आहा, जो फॅमिली बरोबर वचपाक जाय आसूंक जाय, जे फॅमिलीन काम आसता, हे सगळें सोडून तुमी पक्षा खातीर म्हाज्या खातीर सगळे सोडून हांगा येयात. तुमचो देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो सदांच आशिर्वाद, सदांच तुमचें सहकार्य आसचें आनी म्हाका फुडल्या टायमाक काम संदी करपाक बऱ्यापैकी संदी गावतली इतकें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. निकन भाई तुम आगे बढ़ो, निकन भाई तुम आगे बढ़ो. देव बरें करूं बाप निकन यांकां. सदांच ते आपल्या कार्यकर्त्या समोर उलयतना भावूक जातात आणि म्हाका खूब फावटी सांगतात तो की आपले कार्यकर्ते जे आहा ते एकदम प्रामाणीक आणि कसलीच अपेक्षा करिनासतना इतली वर्सां आपल्या बरोबर आसा म्हणून. आणि ताका लागून जेन्ना हांव तांचो चेहरो पळयता आनी तांच्या समोर उलयता हांव आपुणूच भावूक जाता. हांव नको कित्याक अशें म्हाका घडटा तें, पण हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताका आश्वासन दिवंक सोदतां
की जो मेरेन तूं राजकारणान आसतलो तो मेरेन हे सगळे कार्यकर्ते तुज्या बरोबर आसतले आणि एकाच वेंचणुकेक तुका तिसऱ्या फावटी आमदार म्हणून निवडून हाडपा खातीर आमी सगळे जाण संघटीतपणे वावरतले. फुडले सुवातेर टीवी का नेता कैसा आई जयगाव. फुडल्या सुवातेर रिक्वेस्ट करता आमचे प्रदेश अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ कानावडे हांच्यांनी आपले विचार तुमच्या समोर व्यक्त करचे. भारतीय जनता पार्टीचा सदानंद तानावडे तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है. भारतीय जनता पार्टी थिवी मतदारसंघाच्या आजच्या जाहीर सभेक व्यासपीठाचेर उपस्थित गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, थिवीचे आमदार निळकंठ हळर्णकर, ज्यांच्यांनी आताच आपले बऱ्या तरेन भाशण केलें आसतलें ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि बेळगांवचे माजी आमदार संजय पाटील, जे आपले उलोवप करून हांगाल्यान गेले ते सुभाष शिरोडकर, दयानंद सोपटे, भारतीय जनता पार्टीची स्पोक्सपर्सन सौ कुद्दाताई चोडणकर, आमचे प्रभारी या मतदारसंघातले रुपेश बाब कामत, दीक्षा सपना व्यासपीठाचेर उपस्थित या मतदारसंघातले सगळे पदाधिकारी, मंडळाचे अध्यक्ष विश्वनाथ, सगळे इतर पदाधिकारी, वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पंच, समोर बशिल्ले पत्रकार आणि मोठ्या संख्येन पासून हांगा उपस्थित आशिल्ले थिवी मतदारसंघातल्या सगळ्या ग्रामपंचायतीतले कार्यकर्ते, हितचिंतक, भाव आनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं तुमचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता, कारण मोठ्या संख्येन तुम्ही सगळेच जाण हांगा आपलो तेंको दिवपाक हांगा उपस्थित आसात. हांव आनी मुख्यमंत्री आतां उलयताले की कुंदाताईन हांगाली उमेदवारी जाहीरूय करून उडयली, ती एक्चुअली हांवें करूं जाय. सगळ्यांक खबर आसा उमेदवार तोच आसतलो, पण टॅक्निकली आमचो पार्लिमेंटरी बोर्ड जो आसा तो ही उमेदवारी ठरयता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेली 5 वर्सां निळकंठ हळर्णकर हे तशे भारतीय जनता पार्टीन 2019 आयले आनी त्या नंतर एक बरी गोष्ट जाली की बरेच मतदारसंघा भितर आमचे कार्यकर्ते जुने आणि नवे अशा पद्धतीची सगळीच कडेन आमकां बऱ्याचदा जी फायटींग आसा ती निभोवची पडटा. पण ह्या मतदारसंघा भितर म्हाका एक बरी गोष्ट जाणवली की भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आणि निळकंठा बरोबर आयिल्ले सगळे जाण एक जाले आणि निळकंठ हळर्णकर ह्या सगळ्याच जाणांक बरोबर घेवन वचपाक लागलो. ही एक बऱ्या तरेची जमेची बाजू आसा. आमकां खबर आसा निवडणूक ही केन्ना तरी ह्या 2-3 दिसां भितर जाहीरूय जातली. ज्या तरेचे काम तुम्ही सगळेच जाण ह्या मतदारसंघा भितर करतात, आमच्या सगळ्यांचे एकच उद्दिश्ट आसा की परत एकदा ह्या गोंयची उदरगत, ह्या गोंयचो विकास हो भारतीय जनता पार्टीच करपाक शकता, हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हाका खबर आसा की बऱ्याच जाणांचे वेगवेगळे विशय आसतले. युवा भुरगे जे आसात तांचो नोकरेचोय विशय आसतलो. आता आमी ज्या वेळार पेडणे बैठक, पेडणेची सभा सोंपोवन आमी हांगा येताले, आमी गाडयेनूय उलयताले, तर आमकां सगळ्याच जाणांक हो विशय सोंपोवपाक जाय. आज बऱ्याचदा बरीचशी अडचण जाता, कारण जो एखादो मंत्री असता तो सगळे आपले भरता, आमदाराक कांयच मेळना. पण ह्या वेळाचेर आमी ठरयल्लें आसा की सरकार जे आसा हें स्वताच्या ताकदीचें सरकार आमकां हाडपाचें आसा. आनी ज्या वेळार स्वताच्या ताकदीचें सरकार येतलें त्या वेळाचेर त्या सरकारा भितर एखादो कितें जर गोष्ट घेवपाक जाय आसत, एखादें कितें करपाक जाय आसत जाल्यार आमी तें ठामपणे करपाक शकतले. आनी म्हणून आमी पळयलें 2017 ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीक 13 सीट आयले आनी ताका लागून वेगवेगळे पार्टीचे लोक घेवन हे सरकार आमी त्या वेळाचेर घडयलें. आनी एखादें हे सरकार स्थिर जावपाक जाय म्हणून आमी कांय काँग्रेसले निळकंठ हळर्णकर बाब आसात तेंचे बरोबर सगळेच जाण भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो. एक स्थिर सरकार हे गोंया भितर आमी दिवपाक शकले. पण हे सगळे करता आसतना आपल्या एखादो वेगवेगळे विशय जे आसात, ह्या विशयाचो सुटावो 2022 निवडणुकी भितर डेफिनेटली आमचे मुख्यमंत्री सोडयतले, इतलें आश्वासन हांव तुमकां हांगा दिवपाक सोदतां. कारण म्हाकाय बऱ्याचदा आमी पळयतात की आमच्या सगळ्यांचे आमी ह्या गोंया भितर जर आमी पळयलें जाल्यार सरकारान हाडलेलें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे गोंयांत येतकच खऱ्या अर्थान वेगवेगळ्यो सुविधा ज्यो आसा, सोशल वेलफेअरच्यो स्किमी आसात, त्याच्या भितर दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण आसूं शकता, गृह आधार येवजण आसूं शकता, लाडली लक्ष्मी आसूं शकता, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण आसूं शकता,
अश्यो कितल्यो तरी येवजण्यो ज्यो आसात हे केवळ भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच ह्या गोंया भितर हाडलेल्यो आसात. हांव तुमकां सांगपाक सोदता, हे दिगंबर कामत आसत, इतर जे कोण सांगता आसत, त्यांच्यानी एक तरी अशी स्कीम सांगची की त्यांच्यानी ह्या सरकाराचे हे गोंयचे राज्य चलल्या नंतर ही स्कीम ह्या सरकारान हाडली हे त्यांच्यानी जाहीर सांगचे, अशें हांव तांकां जाहीर आव्हान करता. भारतीय जनता पार्टीच्यो सरकारान हाडिल्ल्यो स्किमी हे लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. कारण आमचें सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी सरकार आसा. आमच्या सरकारांतली येवजण ही सकयल्या मनशा पर्यंत पावोवपाक जाय, हे आमचें ध्येय आसा. आणि म्हणून मनोहरभाई पर्रीकरान ज्या वेळाचेर विकासाची गंगा ह्या गोंया भितर हाडली, वेगवेगळे रस्ते आसले, ब्रिजा आसले, आमी पळयतात. आज हांव ज्या वेळाचेर आमचे नितीनजी गडकरी आज एअरपोर्टार तांकां रिसीव करपाक वयतालो, हांव फोनार उलयतालो की बांबोळे हांव त्या फ्लायओव्हराचेर केन्ना चडलो आनी केन्ना हांव त्या आगशी पावलो म्हाका कळत ना. तुमकांय अनुभव येतलो. कारण ज्या तरेचे डेव्हलपमेंट, ज्या तरेचो विकास हो सगळो केवळ भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हाडलेलो आसा. आणि म्हणून येणारी 2022च्या निवडणुकी भितर आमकां पूर्ण विश्वास आसा. ह्या गोंया भितर ज्या तरेन आमी गेले 5 वर्सां स्थिर शासन दिलें, स्वताच्या ताकदीचेर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी न येता सुद्धा स्थिर शासन दिवपी जर कोण आसत जाल्यार ती केवळ भारतीय जनता पार्टी आसा. कारण आमचें तत्व आसा अंत्योदय तत्व. आणि म्हणून मुख्यमंत्र्यान ठरयलें की आपण जर मुख्यमंत्री ह्या गोंयचो आसत जाल्यार आपल्याक दिसता की ह्या गोंया भितर आसणारी प्रत्येक सरकाराची येवजण जी आसा ती त्या सामान्य मनशा पर्यंत पावपाक जाय. आणि म्हणून त्यांच्यानी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना ह्या गोंया भितर राबयली. हांव अभिनंदन करता आमच्या हस्तोडच्या सगळ्या पंचायत मेंबर आनी सगळ्या गांवांतल्या लोकांचे, पार्टीच्या ऑफिस बेरर आनी आमदारांचे, ज्यांच्यानी ही संकल्पना सक्सेसफुली ह्या मतदारसंघा भितर हांगा राबयली, ह्या हस्तोड्या ग्रामपंचायती भितर राबयली. आणि ती जी स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा त्या स्वता ताका उलोवपाक सुद्धा नरेंद्र मोदीजीन ताका शाबासकी दिली गेली. कारण हे कर्तृत्व जे आसा हे एखादी बऱ्या तरेची जर लिडरशीप आसत जाल्यार ते शक्य आसा. आणि ती निळकंठ हळर्णकर ह्या मतदारसंघाचो आमदार ह्या रुपान तांच्यांनी दाखोवन दिल्ली आसा. आणि म्हणून हे करता आसतना मुख्यमंत्र्यान ठरयलें, जशें निळकंठन आतां सांगलें, की गेले दिसांतले 16 तास 17 तास ते काम करतात. हे करता आसतना एखादी सुटी घेवप हे तेंच्या भितर बसूना. पण हे सगळें करता आसतना गव्हर्नमेंट ऑफिसर जे आसात, ग्रेड 1 ऑफिसर, ह्या ऑफिसरांक कंपल्सरी केलें की तांच्यांनी शेनवार आयतार हो सुटीचो दीस आसून सुद्धा तांच्यांनी ग्रामपंचायतीन बसूं जाय, तांच्यांनी म्युन्सिपाल्टीन बसूं जाय, तांच्यांनी सर्वे करपाक जाय. सरकाराची एखादी स्कीम त्या गरीब मनशा पर्यंत पावल्या काय ना हे पळोवपाक जाय. कारण आमचें तत्व जें आसा हे तत्व आमकां जें आसा ती सामान्य मनशा पर्यंत पावोवपाक हे आमचें तत्व आसा. 2022 ही संकल्पना कारण त्या 10 वर्सां आमी पळयलो की विकास हो पळयलो, पण समृद्धी जी आमकां पळोवपाक जाय ती 2022. आनी म्हाका खात्री आसा वेगवेगळ्या विशयाचेर आसत. कारण आमी पळयतात की गोंयभर वेगवेगळे विशय आसात. गोंया भितर वेगवेगळे नवीन जे आसा हे प्रोजेक्ट येतात. मोपा एअरपोर्ट आसतलो, वेगवेगळे इंडस्ट्री आसतले, सरकारा भितर रिक्रुटमेंट आसतली. बऱ्याच जाणांक भंय दिसता की 10,000 नोकऱ्यो काडल्यो, फुडें म्हजें कितें काय म्हणून. कांय चिंता करपाची गरज ना. परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचेंच सरकार ह्या गोंया भितर येतलें आनी ज्यांची कोणाची जर कामां उरलेली आसात ते करपाचें पूर्ण काम सुद्धा आसा ते आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री करतले, हांगाले आमदार जे आसा ते करतले, हें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. कारण आमकां एक स्थिर शासन आसूं दिवं जाय. ह्या गोंया भितर ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ह्या देशचे काम देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम पळयतात. आमी पळयलें की तेंच्यांनी ह्या देशा भितर कशा तरेची इंटिग्रिटी, कशा तरेची देशभावना जागृत केल्ली आसा. आनी ताका लागून ज्या तरेन ते ह्या देशाचें काम फुडें व्हरपाचें काम पळयतात. मागीर पळयलें आसतलें वेगवेगळे विशय आसतले. आमी केन्ना तरी स्वप्नान सुद्धा जर जागे जाले आनी आमी जर ठरयलें आसत की राम मंदिराचो विशय सुट्टलो काय कितें, कोणाकूच शक्य नासलो. पण हो विशय सुद्धा योग्य तरेन सोडोवपाचें काम हे नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा. आमी पळयतात सिटीजनशीप अमेंडमेंट ऍक्ट आसतलो किंवा जम्मू काश्मीरचो विशय आसतलो. 370वें कलम करून 2 डिस्ट्रिक्ट करप, 2 युनियन टेरिटरी करप, जातूंतल्यान ह्या देशा भितर जो कायदो आसा तोच कायदो ह्या जम्मू काश्मीराक लागू जातलो हें सुद्धा ह्याच सरकारान केल्लें आसा. आनी ताका लागून ह्या गोंया भितर काम करता आसतना आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव अभिनंदन करता, खास करून थिवी मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे. तुम्ही ज्या तरेन गेली कितली वर्सां ह्या मतदारसंघा भितर काम पळयतात. आमचे निळकंठराव हळर्णकर हांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी भितर काम येतकच ते ज्या तरेन ह्या मतदारसंघातलें काम फुडें व्हरपाचें काम करतात. 2022च्या निवडणुकी भितर तुम्ही सगळ्यांनी मोठ्या मताधिक्यान तांकां परत एकदा ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व करपाक तुम्ही हाडपाक जाय हें हांव तुमकां आज सांगपाक आयिल्लो आसा. कारण
आमकां एक बऱ्या तरेचें शासन करपाक जाय, स्थिर शासन करपाक जाय. ज्या तरेन गोंयचें राजकारण जर आमी पळयलें, हांव पळयता कारण काही राजकीय पार्ट्यो ह्या दिसांनी कोणाचे तरी गृहलक्ष्मी म्हणून कितें तरी महिलांच्यो फॉर्मां भरपाक भायर सरिल्ल्यो आसात. आनी भरता कोण की ज्या वेस्ट बेंगॉला भितर, देशा भितर सगळ्यांत गरीब जर खंयचें राज्य आसत जाल्यार ते वेस्ट बेंगॉल आसा. ज्या वेस्ट बेंगॉला भितर इतली गरिबी आसा की एखाद्या हॉटेलांतले जर आमी आयदनां उश्टें जें उडयतात ते खावपाक सुद्दां लायनी लागतात, अशा तरेची परिस्थिती ह्या वेस्ट बेंगॉला भितर आसात. आनी तेचे जे आज एजंट जे हांगा आसात ते महिलांक फटोवपाचे फॉर्म भरतात. हांव तांकां सांगपाक सोदतां, तुमकां फॉर्म जर भरपाचे आसत जाल्यार निदान 500 रुपया तरी त्या वेस्ट बेंगॉलच्या महिलांक दियात. हांगाल्या महिलांक कितें दिवपाक जाय तें भारतीय जनता पार्टीक पूर्ण खबर आसा. कारण भारतीय जनता पार्टीचें सरकार ह्या गोंया भितर आसा. ह्या गोंया भितर जी येवजण आमकां दिसता आसत, आमी जें कितें सांगिल्लें आसा तें पूर्ण करपाचें तत्व हे केवळ भारतीय जनता पार्टीन केल्लें आसा. आनी म्हणून ज्या वेळाचेर ह्या गोंया भितर आमी सांगलें, हांव बऱ्याचदा सांगता की जेचें राज्य येवपाचें ना, ज्याचा आमदारूच ह्या मतदारसंघात येवपाचो ना आसत, ह्या गोंया भितर येवपाचो नासत, जाल्यार तेणें जर एखादें सांगलें आसत की तुका आपण चंद्र हाडून दिता, जाल्यार तो म्हणटलो दिता हाडून तुका. जाका खबर आसा सरकारूच येवचें ना जाल्यार सांगपाक जालां कितें. पण भारतीय जनता पार्टी जी गोष्ट सांगता ती करची पडटली. कारण आमी ह्या गोंया भितर आमचें सरकार आसा, केंद्रात आमचें सरकार आसा, डबल इंजीन सरकार हें गोंया भितर आसा. आनी ताका लागून स्थिर शासन. कारण गोंया भितर आज जर पळयलें काँग्रेस कोणाचेर विश्वास दवरप. ज्या लुईजीन फालेरोन सबंद आयुष्यभर काँग्रेस भितर काम केलें, मुख्यमंत्री जाले, ऑल इंडिया नॅशनल जनरल सेक्रेटरी जाले, पण रिटायरमेंट बेनिफीट 70 जातकच तेणें ठरयलें की आनी चान्स ना, बेनिफीट घेवन सुशेगाद रावया म्हणून. तेणें रिटायरमेंट बेनिफीट हे तांच्यांनी TMCन घेतिल्लें आसा. आनी आमी पळयतात की राजकारण येतलें वतलें. ह्या गोंया भितर बऱ्या तरेची डेमोक्रेसी आसा. ह्या गोंया भितर एखाद्या राजकीय पार्टीन ह्या पार्टींच्यान त्या पार्टीन जर गेलो आसत जाल्यार कोण ताका कांय म्हणना. पण ह्या वेस्ट बेंगॉला भितर BJPचें काम जर केलें आसत जाल्यार तो मनीस दुसरे दीस जिवंत उरतलो काय ना, ही परिस्थिती आज वेस्ट बेंगॉला भितर आसा. कारण वेस्ट बेंगॉला भितर खरी डेमोक्रेसी उरिल्ली ना. एखाद्याक सरकारी हॉस्पिटलांत जर ट्रिटमेंट घेवपाक जाय आसत जाल्यार एखाद्या त्यांच्या TMCच्या राजकीय नेत्याचे सर्टिफिकेट लागतात, त्या शिवाय ती घेवपाक मेळना ट्रिटमेंट. हे कोणाक सांगतले. दुसरी जी आम आदमी पार्टी तो हांगा घोशणा करता, अरे जेचे कडेन सत्ताच ना, जेचे अर्धे राज्य कारण ती युनियन टेरिटरी तेचे कडेन कांयच काम ना. कारण सगळें काम जे आसा ते सेंट्रल गव्हर्नमेंट करता. ताका रस्ते करचे पडनात, ताका पुलिसूय सांबाळपाचे पडनात. केवळ तो पळयता एक एज्युकेशन, हेल्थ आनी हे सांगताना हांगा व्हडल्यो वल्गना मारता. तो मोहल्ला क्लिनिकाच्यो बाता करता. मोहल्ला क्लिनीक वच आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान पळय गोंयच्या. आनी त्यामुळे ह्या गोंया भितर कितें करपाक जाय ह्या मनशांनी आमकां सांगपाची गरज ना. आमकां पूर्ण खात्री आसा 2022च्या निवडणुकी भितर तुम्ही सगळे जाण जसे आमच्या मुख्यमंत्री म्हणटा की गोंयभर आमी फिरता आसतना पळयतात की आमी ठरयल्लें आसा की येणाऱ्या निवडणुकी भितर मुख्यमंत्री 22+22 असे आमचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते म्हणटात. पण हे सगळे करता आसतना आमचे सरकार परत एकदा ह्या गोंया भितर स्वताच्या ताकदीचेर येतलेच. पण हे येता आसतना त्याच्या भितर ह्या मतदारसंघातलो आमदार सुद्धा बहुसंख्य मतांनी तुम्ही सगळे निवडून दितले अशी आशा व्यक्त करता. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. देव बरें करूं. तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं. धन्यवाद श्री सवाजन शेख पानवडे आमचे गोय प्रदेश अध्यक्ष. आणि आता रिक्वेस्ट करता आमचे तरुण आणि तरफदार जसे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की तांच्यांनी आपले विचार व्यक्त करचे. भारतीय जनता पार्टीचा गोवा का नेता कैसा हो? भारतीय जनता पार्टीच्या थिवी मतदारसंघातल्या आज कार्यकर्त्यांच्या या सभेक आमच्यामध्ये आसात आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानवडे, ज्यांचे भाषण तुम्ही सगळ्यांनी ऐकले. ते म्हजे मित्र बेळगावचे आमदार संजय पाटील, आमचे ह्या मतदारसंघाचे आमदार बाब निळकंठ हळणकर, जिल्हा पंचायत सदस्य, बाकीचे सगळे पंच सरपंच, तसेच कुंदाताई चोडणकर आमच्या पार्टीच्या प्रवक्त्या, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, म्हज्या समोर आशिल्ल्या थिवी मतदारसंघातल्या म्हज्या मोगाळ भयणीनो आणि भावानो, पत्रकार मित्र,
सगळ्यात पयली हांव देवी शांतादुर्गेक नमन करून देवी शांतादुर्गेक नमन करून माझ्या भाशणाक हांव सुरवात करता. हांव मनशांक पांयां पडना, देवीक पांयां पडटा. देवी शांतादुर्गा जितकी शांत आसा तितकीच ती उग्रय आसा. तिजी सगळीं रुपां म्हाका दिसता थोड्या जाणांनी पळोवंक ना, ती कळटली. देवी शांतादुर्गेच्या रुपेत थिवी मतदारसंघातल्यो म्हाज्यो सगळ्यो भयणी येता त्या 22 देवीचो आशिर्वाद कितें आहा हो आमकां सगळे जाण दाखयतले. हांव एकदां विचार करता म्हटल्यार आमदार कसो आसचो काय म्हणून म्हाका प्रश्न पडटा. आमदार कसो आसचो काय म्हणून. ज्या आमदाराच्या एखाद्या मतदारसंघात एखादें इन्स्टिट्यूशन आसचें, जितून हायस्कूल आसचें, हायर सेकंडरी आसची, एखादी DED कॉलेज आसची, ओके. म्हाका दिसता आमचे दोगूय जाण वयर बसलेले, म्हणजे अध्यक्षाचेय आसा आनी हांगासल्या आमदाराचेय बी ह्या मतदारसंघात हायस्कूल आसा. ताज्या हाल्लीच म्हाका दिसता त्यांनी आपल्या मतदारसंघातले भुरगे सायन्सीक एडमिशन घेवपाक जाय म्हणून त्यांनी सायन्सीक हायर सेकंडरीकूय परमिशन घेतला. हांव तेजें अभिनंदन करता. तेणी आपूण खंयसरूच म्हापशा गाडो बिडो घालूंक ना. म्युन्सिपाल्टीन बीन तेजो गाडो बीन ना. तुम्ही जाय जाल्यार चेक करात. हांवें कित्याक सांगलें, जेका व्हिजन आसपाक जाय. आपल्या मतदारसंघातल्या भुरग्यांक कशा पद्दतीचें शिक्षण दिवचें. DED कॉलेज पयलीं सुरू करपी गोंयांतलो एकमेव बाब निळकंठ हळर्णकर एड्युकेशन मिनिस्टर आसतना अभिनंदन करात तेजें. आपल्या मतदारसंघातले भुरगे सायन्स स्ट्रिमींतल्यान वचपाक जाय, तांच्यांनी फुडें इंजिनियरींग जावपाक जाय, PhD जावपाक जाय. ह्या विजन मुखार दवरून म्हणजे आपल्या स्वताचे पयशे खर्च करून खंय तरी आपली बिल्डींग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करप. कित्या खातीर तर पुराय मतदारसंघात आनी परिसरांतले भुरगे हे फुडें वचपाक जाय. असो आमदार आसचो, ना जाल्यार दुसरे वाटेंतल्यान आसा. हांव ना जाल्यार म्हाजी बायल झडपी जावची. हांव ह्या मतदारसंघातल्यान, तूं त्या मतदारसंघातल्यान. आमी दोगांच कितें तें करुया, लोक आनी नाका. मिल बांट के खाओ. हांव तुमकां मुद्दामून सांगपाक आयला. हांव व्हडलें बाकीचें भाशण करचो ना. मोदीजीचेर भाशण आमच्या संजय पाटलान केलां आसतलें. तो उलोवपा खातीर एकदम म्हणजे देशभर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत 370वें कलम, राम मंदिर, ही जन्मभूमी, कृष्णभूमी सगळें बरें उलयलां आसतलो. बरोबर काय न्ही? राम मंदिर जाय आसलें काय नाका आसलें? 370वें कलम वचोंक जाय आसलें काय नाका आसलें? वचोंक जाय आसलें. तशें आसत जाल्यार नेटान सांगात वंदे तशें न्ही, दोन्ही हात वयर करून वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, देवी शांतादुर्गे देवीचा जय. आता कशें दिसलें? हाज्या वयल्यान नक्की जालें थिवी मतदारसंघातल्यान कमळ फुलतलें म्हणजे फुलतलें हें म्हाका खात्री आसा. हांगा फक्त एक 2-3 गजाली विचारले. कोण तरी माजी आमदार आहा पळय न्ही, तो नक्की खंयच्या पक्षान आसा होच कळोंक ना. थोडे दीस सुदीन ढवळीकाराक मेळ्ळो. तुमी मुद्दामून पळय, हांव सांगता म्हणून न्ही. सुदीन ढवळीकारा कडल्यान गाडी तशी काँग्रेसी कडेन गेली. थंय दिगंबर कामतीक मेळ्ळो. थंय म्हाका दिसता कमी बीन मेळ्ळा आसतलें. थंयच्यान ते गोवा फॉरवर्ड 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 करता करता मडगांव पावलो फातोर्डा. तो फॉरवर्ड बॅकवर्ड कितें तरी थंयसरूय बी कमी पडलें. पडटा पडटा तोय बी कितें तरी जाता जाता एकदम डायरेक्टली कळ्ळें. थंय लुईजी, चर्चिल रांको लागला पळय दाखयता एका फुडें एक. थंय तो थोडे दीस म्हाजो मित्र कोण रेजिनाल्ड, बरेच जाण सांगता तो म्हाका सांगल्या शिवाय कांयच करिना म्हणून. म्हाका बरेच जाण सांगता रेजिनाल्ड तुजो गट फ्रेंड मरे म्हणून. हांवें म्हटलं हय, पण आतां सांगला तें म्हाका सांगून करूंक ना म्हणून. खऱ्यांनीच म्हाका सांगूंक ना.
हांगासलोय तुमचो एकटो थंय गेलो. कित्याक गेलो तें तुमकां खबर आहा. म्हाका हें कोणी सांगलें खबर आहा? ताज्याच एका बऱ्या मित्राक ज्या पार्टीत तो आसलो. हांवें निळकंठाक विचारलें तुज्या कडेन गाडी कसली आहा काय म्हणून. तो म्हाका म्हणपालो आपल्या कडेन स्विफ्ट. क्रेटा म्हणलो भायर काडूंकूय परवडना आपल्याक. क्रेटा भायर काडटा एक आपूण केन्ना तरी काडटा म्हणपालो. म्हणल्यार दुसरे वटेन कितें आहा खबर आहा? जॉईन जाल्या उपरांत तिसरे दीस कसली गाडी हाडली रे? कसली गाडी हाडली? कसली? कितले पयशे पडटा तिका? म्हाज्या कडेन काय ना. म्हाका परवडना. हांव परत एकदां सांगता. कितले कोटी? तूं 2.5 तो 3.5 कितें तें एकूच सांगा. तुका परवडटा निळकंठ? हे कशें परवडटा म्हणून म्हाका कळना. म्हणजे फक्त तिकेट घेवपाक जर रेंज रोवर म्हणजे निवडून येयल्या उपरांत तुमचें कितें जातलें ते विचार करात. म्हणजेच आमकां सगळ्या जाणांक एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय. जे बंगालाच्यान हांगा जर एखाद्या मनशाक रेंज रोवर गाडी दिता म्हणजे विचार करपाक जाय. थिवी मतदारसंघात भरपूर कितें तरी येवपाचें आहा. तुमकां सगळ्या जाणांक सांबाळून रावचें पडटलें. आमकां विकतें घेवपाक गोंयकारांक कोण शकना हें आमी सांगचें पडटलें. अरे स्वाभिमानी थिवीकार आसात जांकां विश्वास आसा भारतीय जनता पार्टीचेर, जांकां विश्वास आसा गोंयच्या संस्कृतीचेर आनी जांचो विश्वास आसा शांतादुर्गा देवीचेर. म्हणून तर हांव तुमकां जागे करपाक आयलां. ही आत्ताच सुरवात जाल्या. हांव तुमकां सांगपाक आयलां आमदार कसो आसचो की जेचो गाडो आसचो न्ही, जेची इन्स्टिट्यूशन आसची, जेच्यो शैक्षणीक संस्था आसच्यो, जेका विजन आसचें. मतदारसंघ डेव्हलप करपा खातीर आपूण थंयच्यान हांगा आयला आनी आयज पर्यंत मतदारसंघातली विविध कामां त्यांनी सातत्यात रस्ते आसतले, लायट आसतले, उदक आसतले, पंचायत बिल्डिंग आसतली, खंयचें काम करूंक ना म्हणून सांगात. प्रत्येक काम स्वता फॉलोअप करून प्रत्येक काम पुराय केल्लें आसा. ह्या रस्त्याचें कंजेशन आयजूच हांव तुमकां कळपा खातीर म्हणून सांगता. अस्तोड्यांतल्या रस्त्याचें कंजेशन गेली कितलीशींच वर्सां म्हणजे आमी करसवाडा जंक्शन पासून सांखळे पर्यंत पावता जाल्यार ह्या मदल्या रस्त्यार प्रत्येक जाण अर्दे अर्दे वर उरता आनी लोकांक चिंता आसा केन्ना तरी आमची घरां मोडटले काय म्हणून. पण हांव सांगता भिवपाची गरज ना, घरां मोडची ना. आयजूच गडकरीत म्हापसा करसवाडा जंक्शन टू सांखळे आमकां बायपास जो आसा ऑलरेडी सँक्शन केलो. पुराय बायपास जेतूंतल्यान पुराय ट्राफीक हे हांगासल्यान डायवर्ट जातलें. अस्तोडकारां खातीर बऱ्याची गजाल आसा, खोशेची गजाल आसा. ज्या निमित्तात आमी आमच्या पुराय मतदारसंघाचो डेव्हलप करता आसतना आमकां लोकांचो कोणाचोच येयल्ल्या दिसा हे जातलें तें जातलें म्हणून जो भंय घालता. बाब निळकंठ हळर्णकर हांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतलें किंवा ह्युमन डेव्हलपमेंट आसतलें. हांव अभिनंदन करता ताजें आनी ताज्या बरोबर आमचे बाय सपना मापारी आनी ताज्या बरोबर आसलेल्या पंचांचेय बी. कित्याक पुराय जेन्ना आमी माननीय अध्यक्षान सांगलें आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे करता आसतना तुमची अस्दोळाची ग्रामपंचायत हेका अवॉर्ड मेळटा हो ताज्या दृश्टीन अभिमानाची गजाल आसा. अरे आमी जेन्ना म्हटलें की आमकां 60 वर्सां मुक्तीची आमी मनयता आसतना बाळाराम मापारींचें स्मारक आमच्या फुडल्यान आसा. गेली 60 वर्सां गोंयचें मुक्ती जावन अजुनूय आमच्या प्रत्येक गोंयकारा पर्यंत जर लायट पावना, उदक पावना, जर म्हाका झम पडना. हांव मुख्यमंत्री जो जाला तो मिरोवपा खातीर न्ही. गेली 3.5 वर्सां 19 मार्च 2019 ह्या मार्चांत म्हाका 3 वर्सां पुराय जाता. एकूय दीस म्हणजे म्हाज्या लोकांची चिंता करिनासतना म्हाजो दीस वचूंक ना. हांव म्हटलां की आमकां सत्ता करपाची ना, आमकां सेवा करपाची आसा. आनी म्हणून तर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत काम करता आसतना एखाद्या म्हाज्या विधवा भयणीक पेन्शन मेळ्ळी काय ना, त्या म्हाज्या अपंग भावा पर्यंत ताची स्कीम पावली काय ना, त्या जाणटेले आवय पर्यंत तिका जी गरज आसली ती मेळ्ळें काय ना हाजी चिंता म्हाजें सरकार करता. आनी म्हणून सरकार तुमच्या दारी तेसता जेन्ना अस्दोड्यांत पयलो कार्यक्रम जालो
तेन्ना ती जाणटेली आवय जेन्ना गॅस व्हरपाक आयली पळय न्ही आनी तिच्या दोळ्यांतले ते अश्रू पळयल्या उपरांत दिसले की खरोखरूच पयलेच फावटी सरकार कोण तरी तेच्या दारा कडेन पावला हे पळयता आसतना म्हाका बरें दिसलें. हांव तुमकां सांगपाक इतकेंच आयलां की गेली 2.5 वर्सां कोविडाच्या काळात आसतलें, तावते सायक्लॉन आसतलें, फ्लड आसतलो, खंयचें संकट आमच्या सरकाराचेर येवंक ना तें सांगात, बट तेजेरूय मात करून आमी जायतें काम केलां. ताजेरूय मात करून इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसतलें, सोशल सेक्टर आसतलें, सगळ्यो गजाली केंद्रांतल्यो योजना, राज्यांतल्यो योजना आमी तुमच्या पर्यंत पावोवपाच्यो सगळ्यो योजना तुमच्या पर्यंत पावयल्या. पण आमी खंय तरी अजूनही कमी पडले आसत. हांव अशें म्हणना की 100% लोकांचें काम पुराय जालें. हांव तुमच्या कडेन मागपाक आयलां, परत एकदा एक संदी दियात आनी पळयात. आमी कारण ह्या पुराय म्हणजे 60 वर्सांच्या मदीं जे जावंक नासलें ते पयलेच फावटी राज्यांतले सरकारी अधिकारी दर शेनवारा आपल्या ग्रामपंचायतीन वचून बसतात. कोणा खातीर? लोकां खातीर. लायट मेळ्ळा, उदक मेळ्ळा, रेशन कार्ड मेळ्ळा, तुका टॉयलेट मेळ्ळा हे विचारपा खातीर. आमकां ह्युमन डेव्हलपमेंट हो आमचो प्रायम आसा. आनी म्हणून तर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमी सगळ्या जाणांक सांगपाक आयलां की हे गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुमचो साथ आमकां जाय. जायते जाण येतले, काँग्रेस येतली, TMC येतली, MGP येतली, गोवा फॉरवर्ड येतली. म्हाका दिसता ते आतां येवचे ना येवचे. कोण हांगा येतली? बाकीचे फुटोवपा खातीर येतले, निवडून कमळूच येतले, बट फुटोवतना पासून सुद्धा आमकां सावध रावपाची गरज आसा. कारण एकट्याय कडेन सांगपाक कांयच ना. तुम्ही अध्यक्षान उलयता आसतना सांगलें, तांच्यांनी सांगचें अरे आमी जे सांगता ते आमी करता. ह्या कोविडांतल्या महामारीत सुद्धा गृह आधाराचे पयशे बंद जावंक ना, तेय चालू आसा. खंय तरी 2 म्हयने फाटीं उरले आसतले. त्या जाणटेल्या आवयचे DSSYचे पेन्शन बंद जावंक ना, 1-2 म्हयने फाटीं उरलेले ते आमी रेग्युलरायज केले. आनी लाडली लक्ष्मीचे म्हाज्या भयणीचेय पयशे तेय तेंच्या अकाउंटाचेर लग्न जाल्ल्यांचे पयशे आमी घातले. हांव सांगपाक आयलां की आतां बरेच जाण ती गृहलक्ष्मीची कार्डां कोण आनी कितें, कारण हांकां खबर आसा ह्या राज्यांत तेंचें सरकार केन्नाच येवचें ना. भारतीय जनता पार्टीचे फाटले 10 वर्साचे सत्याचे, सातत्याचे, विकासाची आनी फुडली 5 वर्सां समृद्धीचे सरकार, डबल इंजिनचे सरकार हे हांव तुमकां सांगपाक आयलां. तुमी काडून पळयात. ह्या गोंय राज्याचो विकास जर खऱ्या अर्थात केन्ना जाला आसत जाल्यार तो 2014 पासून 2022 22,000 कोटी रुपया या गोंय राज्यांतल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आमी स्पेंड केल्या. तुम्ही पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत तो नॅशनल हायवे पळयात, तुम्ही मांडवे वयलो 3रो पूल पळयात, जुवारीचेर जावपी 2रो पूल पळयात, तुम्ही काणकोणच्यान कारवार वचपी मनोहर पर्रीकर बायपास पळयात, तुमच्या गांवांतल्यान आसतली पंचायतीच्यो बिल्डिंगो पळयात, गांवांतल्यान आसतल्यो स्कूल बिल्डिंग पळयात, गव्हर्नमेंट कॉलेजी पळयात, किंवा तुम्ही प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर काडून पळयात जो आयज पर्यंत केन्नाच जावंक नासलो. अशा पद्धतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर या डबल इंजिनाच्या सरकारात म्हणजे माननीय मोदीजी केंद्रात आणि आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हांगा आसा म्हणूनच शक्य जाला. आता कोणतो आपवालो झाडू घेवन, कोण काँग्रेसवालो, कोण TMC, म्हाका एकूच सांगात, तुमकां डेव्हलपमेंट जाय काय नाका? डेव्हलपमेंट जाय काय नाका? डेव्हलपमेंट कोण करू शकता? डेव्हलपमेंट कोण करू शकता? बाकीच्या सरकारांतलो हांगा कोण निवडून येतलो? खंय तरी म्हाका सांग, काँग्रेसी कडेन ताकद आसा? काँग्रेसीचे कितले निवडून आयिल्ले? उरले कितले? बाकीच्यांचे कोणाचे MGPचे कितले निवडून आयिल्ले? उरले कितले? गोवा फॉरवर्डाचे कितले आयिल्ले? हांव इतकेंच सांगपाक आयलां, ज्या पक्षाचो एकूय आमदार ना ते तुमकां हांगा खंय तरी सांगपाक आयल्या म्हाका निवडून दी, म्हाजे सरकार येतले निवडून. ते कित्याक सांगपाक आयल्या? म्हाका मतां मार, म्हाका पयशे मेळटले, हे सांगपाक ते आयिल्ले आसा. पण म्हाका विश्वास आसा, थिवी मतदारसंघातल्या पुराय लोकांचेर म्हजो पुराय विश्वास आसा. माननीय मोदीजींचे स्वप्न साकार करपा खातीर, नव भारत निर्माण करपा खातीर आमी रात आनी दीस माननीय मोदीजी काम करता. कित्या खातीर काम करता तर हो भारत देश नव भारत निर्माण करपाक, न्यू इंडिया फॉर्म करपा खातीर स्किल इंडिया आसतले, क्लीन इंडिया आसतले, मेक इन इंडिया आसतले,
वेगवेगळे प्रकल्प जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारीपर्यंत अशी वेगवेगळी कामां सातत्यात ते आपल्या परीत या देशा खातीर करीत आसा, या देशातल्या तरणाट्या खातीर करीत आसा, या देशातल्या महिला भगिनींच्या खातीर करीत आसा आणि त्योच येवजण्यो आमच्या गोंयांत राबोवपा खातीर हे गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी म्हणटा सदांच आमी एक पावल मारला, तुम्ही एक पावल फुडें मारात. 60 वर्साच्या उपरांत पयलेच फावटी गोंयांतल्या प्रत्येक गांवकाराक, गोंयांतल्या प्रत्येक घराक नळ मेळपाक लागला, टॉयलेट मेळपाक लागला, रस्तो मेळपाक लागला, घर मेळपाक लागला. गोंयांतल्या प्रत्येक घरात सोशियल सेक्युरिटी मेळपाक लागला, फायनान्शियल सेक्युरिटी मेळपाक लागला. काढून पळयात तुम्ही, हाज्या पयलीं हे कोणीच दिवं नासलें. विचारात दिगंबर कामतीक, विचारात ते गोवा परवडाक, विचारात पीएमसीक, हाज्या पयलीं तुम्ही कितें दिला काय म्हणून, विचारात तुम्ही तुमच्या राज्यात तुम्ही कितें दिला काय म्हणून. अरे ज्या राज्यातली स्थिती आम्ही पळयता तर म्हाका चॅलेंज आसा, तुम्ही वेस्ट बेंगालात वचून पळयात. अरे जिच्या इलेक्शनाच्या उपरांत 140 केसी जिचे रजिस्टर जाल्ल्यो आसा, आमच्या माय भयणीचे थंयसर बलात्कार जाल्लो आसा, थंयसर 60 खून जाल्ले आसा. अरे एका निवडणुकीच्या उपरांत जर 60 खून जाता आणि 40 केसी जर बलात्काराचे रजिस्टर जाता आसत, अशा मनशां उबे करून घेतले काय कितें? विचारपाची गरज आहा तिका. आणि वाता कोण जो टीएमसी 2 फुलां सकाळ घेऊन येता ते काय विचारात. अरे आमच्या माय भयणीचेर बलात्कार करपा खातीर आमकां नाका जाल्ल्या पक्षाक गोंयांत हाडूं नाकात. अरे गोंयची संस्कृती जपून दवरपा खातीर गोंयकार सज्ज आसात. गोंयची माय भयणीची रक्षण करपा खातीर आमी भारतीय जनता पार्टी आणि गोंयकार हांगातलो सक्षम आसात. तुमची पदां भरपाची आसात, भरात, सांगचे पडटले तुम्ही. भारतीय जनता पार्टी का भाई तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है. इलेक्शन येतले आनी वयतले. हांव परत एकदा सांगता, इलेक्शन येतले आनी वयतले. गोंयची संस्कृती बिगडोवंक दिवं नाकात. आमकां आमची संस्कृती टिकोवन दवरपाची आसा. अरे देव धर्म देश हाच्या आधाराचेर हो देश आनी गोंय उबें आसा. गोंयांत गेली कितलीशींच वर्सां गेली, 60 वर्सां भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून ते मनोहरभाई पर्रीकरा पर्यंत जेणे ह्या गोंयच्या संस्कृतीक पयलीं जपलेले आसा आणि ह्या संस्कृतीचें जतन करपा खातीर म्हाका दिसता गोंयकार सज्ज आसा. 2022च्या निवडणुकेक ह्या लोकांक धडो शिकोवपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी असंख्य थिवीकार हे भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान उबे रावतले हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. हांव तुमकां सांगपाक आयला की 2022च्या निवडणुकेत तुम्ही परत एकदा हांगासर भारतीय जनता पार्टीक मोठ्या बहुसंख्येन निवडून दितले हाची म्हाका खात्री आसा. आणि निश्चितच रित्या माननीय मोदीजींचे स्वप्न साकार करपाक, नवो भारत निर्माण करपा खातीर आणि 60 वर्सां उपरांत पयलेच फावटी गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुम्ही म्हाका परत एकदा संद दितले. गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हाडटले. मनोहरभाईंचे स्वप्न भांगराळे गोंय करपाचे हे तुम्ही साकार करतले. इतकेच सांगता म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. जीविका नेता कैसा वगैरे करू डॉक्टर प्रमोद सावंत. बावीसान हांव पूर्ण खात्री देऊ शकता आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा की आतांच्या वेंचणुकेक केवळ 22+ लावचे ना, तर ते 25 किंवा 26+ जातले आणि त्या 26 आमचे आमदार म्हणून बादलीकर होणकार आसतलो. आणि आमची सगळी थिवीकारांची इच्छा आहे की डॉक्टर प्रमोद सावंत होणकार परत एकदा मुख्यमंत्री म्हणून गोंयांत हाडपाची. हांव आभार प्रदर्शन करच्या पयलीं सगळ्यांक सांगू शकता की हांगा जेवणाची व्यवस्था केल्या. सगळ्यांनी जेवणाचा आस्वाद घेऊन वयचो अशें हांव आमचे आमदार निळकांत होळकर हांच्या वतीन तुमकां विनंती करता आणि आमच्या मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी बाबूराव वारव हांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी आभार प्रदर्शन करचे. आजच्या तिवूय मतदारसंघाच्या जाहीर सभेत आमच्या मध्ये उपस्थित झालेले भारतीय जनता पार्टीचे डायनामिक लीडर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांव उपस्थित आभार मानता. तरीच भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानावळे